सुर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिनवासता हे वेळा पसत तुज्या आख्खे दिसाक आमकां तुवें तुजें उतर सुटावें करून दिलेल्या पसत आनी त्या उतरा उदेशी आमचे जे जे कोश्ट आसले ते आमकां सुटावे जाले त्या पसत जेजू आमी तुका आर्गां दिता सगळें आमकां जाय आमच्या जिवितांत कितें कितें तें सगळें आमकां तुज्या उतरांसून मेळटा हीच आमकां शिकोवण मेळटा कित्याक तुजें उतर जाण आसा एक जिवें सोडसोडीत दोनी वाटेन तलवारी पसत आमचेशी रोमता आनी तुजें उतरूच आसा पावरफूल आनी कितेंच हांगा संवसारांत कितेंच पावरफूल ना आनी मनीसूय पावरफूल ना त्या पसत जेजू तुका आर्गां दिता तुज्या उतराचे शिकोवणे पसत तुज्या उतराची शिकोवण जी म्हाका मेवली तेन्ना म्हजी सुटका जेन्ना म्हज्या लायफान कोश्ट येताले तेन्ना तुजें उतर म्हजेशी उलयतालें आनी त्या उतरा उदेशी आमचे जायते प्रॉब्लम सॉल्व जाल्या आनी तूं म्हणटा जरी मनशाचें जायना तें तुजेशी तुज्या उतरांत जाता म्हूण जेजू आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता तुज्या उतराची वळख दिलेल्या पसत तुका दिनवासता ह्या वळखी वरवीं आमची सुटका जाल्या आनी ह्या वळखी वरवीं तुजी ग्रेस आमचे सोय मल्टिप्लाय जाल्या म्हूण तुका आर्गां दिता दिनवासता आनी वाखाणटा तुवें आमकां वेंचून काडलेल्या पसत ताकता तसलीं फळां दिवपाक ते पसत जेजू हांव तुका आर्गां दिता दिनवासता आनी वाखाणटा हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन. कितें शिकल्या सगळो दीसभर कितें शिकल्या कितें तरी शिकल्या कितें तरी गाडीक मारला ओके ओके एकलेच सांगता आमी रिविजन घेवया काल हांवें कितें शिकयलें तें उडासा कोणाक पयलीं बी जमनीर पडली म्हणटा कित्याक लागून सुकण्यांनी येयली देंवचारान कित्याक गेली समजिकाय अंडरस्टँड नासलेल्या खातीर सो आमकां पयलीं कितें जाय देवाच्या उतराची समजोणी आतां देवाचें उतर सांबाळून दवरतलें जाल्यार आमकां कोणाची गरज आसा देवाचें उतर सांबाळून दवरपाक कळटा आनी हेंच देवाचें उतर आमी हांगा शिकयता तें देवाचें उतर कशें बागलून दवरूंक जाय आमी जायते वाटेनी जाता न्हू देवाचें उतर आमी विसरता प्रॉब्लम येयले कोश्टोक येयले म्हणटकीर कितें जाता त्या वेळाचेर आबूज जाता न्हू आबूज जाता न्हू जायना हांव उतरान बसून आसूं एक टायम आबूज जाली उतरान आसलें हांव प्रीच करताली 2 वर्सां पयलीं फाटीक म्हणजे न्हू एक पूय कशी येयली आनी जायते पू भितर जालो दोतोराक दाखयलें दोतोरान तें कितें टूब दिलो आनी तें फुटली वतोंक लागली मागीर जालें म्हजी आंटी आसली घरा कडेन ती म्हणल्यार आमच्या हाचर झाड आहा थंय या फाट सुटली म्हाजी ना तेन्ना हें वतालें भितरसून पू पूण म्हाका कळना हांव देवाचें उतर उलयताली तरी म्हाका जायना कळना कितें जाता तेंच कळना ती फुटून पडली वतली आनी परतूय पेखाना भितरसून आतां आंटीन सांगलें आपणागेर तिंगेर गेली तिंगेर पार्टी आसली चिकन बीन खाल्लें दुसरे दिसा ते वोकात लायना फुडें आख्खी फाट अर्दी फाट सगळी तांबडीच जाली आनी पेनफूल सारकी न्हिदोंक जायना कांय ना व्हड उलयता हांव मागीर दोतोरागेर गेली दोतोर म्हणल्यार सर्जन ना थंयसर तुमचें हाजिलान म्हापसा दुसरे दिसा गेली थंय म्हणल्यार सगळें चॅक केलें तुका हांगा हाजिलानूय सर्जन ना तुका बांबोळे आनी म्हाजी फॅमिली सगळीं एगेन्स्ट बांबोळे नाका बांबोळे नाका बांबोळे नाकाच म्हण लागली डिस्चार्ज घेवन आनी ते पेपर दिना तशेंच घरा येयलें म्हज्या भावान मागीर म्हाका प्रायवेटान व्हेलें प्रायवेटान गेली हांव डॉक्टर म्हाजो रिपोर्ट बरो हाय दाखयता
त्या टायमार पासून फोकस करचो आसलो. हांवें ते हाय फोन मारून सांगलें म्हाजें इतलें जालां म्हणून. उलयले हांव दोतोराचो मिस्टेक करिना, कित्याक म्हाजें हांवें न्हू खंय खंय मिस्टेक केल्या ती तुमकां धाकता, तुमी करूं नाका. मागीर म्हाजें तेणी सांगलें एक दीस तुका एडमीट करता, तुजें सगळें देंवयता आनी दुसरे दिसा ऑपरेशन करता फाटीचें सर्जरी. आनी जेन्ना सर्जरी करूंक गेलें तेन्ना म्हाका मातशी भिरांतूय येयली, भिरांत येताली. पूण हांवें ते भिरांतीचेर कितें केलें जाल्यार प्रेज एंड वर्शीप एक सॉंग घातलें, वर्दी इज द लॅम्ब, सिटी डेडर रायटर. तें सॉंग घालून हांव बरें सकाळ फुडें आयकलें आनी इतल्यान ती नर्शी बीन म्हाजें चॅक करून करून वयताली, पूण हांवें सॉंग बंद करूंक ना. पूण जेन्ना व्हरताना न्हू व्हिलचॅरीर हेचेर चॅर व्हरता न्हू ते बसून व्हरताना डॉक्टरा कडेन हांवें सांगलें म्हाका नाका. ते म्हणून ना ना आमी डॉक्टरान सांगलां आमी ते रिक्स घेयना. हांवें तेन्ना पूण मातशें उतरां न्हू जेजू हांव हेजेर बसना, पेडिस्ता बसता, पूण हांव तूं म्हाका पालखेन बसयल्या तुजे आनी बरी व्हरताय म्हाका. आनी बसयलें व्हरोन खुर्चेर आनी हांव ते सॉंग्सूच सगळो गोत म्हाका भिरांत येता न्हू म्हणून हांव कितें करतालीं, भिरांत आमची कशी वचपाक जायी सॉंग सगळ्यो गोत म्हणटाली. सॉंग्स म्हणटाना म्हाजे सॉंगाचेर न्हू म्हाज्या पांयाचेर बीन न्हू हांव खुर्चेर बसून कितें केलें पांय हालयता. म्हाका संवय आहा पांय, खूब जाणांक राग येता म्हणून हांव पांय हालयता. तेन्ना डॉक्टर येयलो आनी म्हणूंक लागलो हेका पळय हांव म्हणटा हेजें कितें जालें म्हाकाय खबर ना, कित्याक हांव सॉंग्सूच आहा न्हू म्हाज्या मायंडान, वर्दी इज द लॅम्ब, सिटी डेडर रायटर. हेका पळय हेजें म्हळ्यार सर्जरी करूंक ते पांय हालयता. तेन्ना कळ्ळें म्हाका हांव पांय हालयता म्हणून वेगवेगळी नगी लागलें. पूण म्हाका जेन्ना डॉक्टरान ऑपरेशन थिएटरान व्हेलें तेन्ना हांवें ही मिस्टेक केल्या. हांव तुमकां सांगता ही मिस्टेक कशी, जेजू दोतोरांक जाय तें करूं न्ही. या रॉंग कन्फेक्शन हांव सांगता न्हू उतरां आसून पासून एकदां आमचेशी मिस्टेकीच जाता. पूण ताका लागून आमी देव म्हणटा आमकां कितें सोरपा भाशेन चतूर रावा. जेजू सांगता सारकें कितें म्हणटा तें उतरांचो पासून आमी तितून उलोवपाक जाय. आनी हांवें अशें म्हणून ती म्हटलें आनी नर्शी थंयसर आसल्यो न्हू म्हाका पेमेंट हे ते करताली न्हू. हांवें तेन्ना कितें म्हटलें हांव तेंच्या पासून मागणें करपाक लागली. म्हाका दोतोर विचारता ते इंजेक्शन ते मारपाचें ते गजाल सांगून मारूंक लागलो कितें कितें विचारलें आनी हांव खरें न्हिदलीं. आनी डॉक्टराची मिस्टेक ना, आमी म्हणटा डॉक्टराची मिस्टेक ना हितून. म्हाका ते रावंड फावूंक जाय आसलें न्हू रावंड तेणी इतलो कुडको सारलो आनी तें म्हाका खबर ना. हांव बँडेज करून करून वयता. एक दीस कितें जालें भावाक जायना जालें, बिजी आसलो हाडपाक आनी आमचे फॅमिली डॉक्टर फाटल्यानूच आसले, एक डॉक्टर आसले. हांव तेजे कडेन बँडेज करूंक गेली 2 दीस. तेणी म्हाका विचारलें डी तुका फाटल्यान अशें कातरूंक जाय तें अर्द कित्याक दवरला तेणी, तूं विचार डॉक्टराक. हांवें म्हणलें हांव विचारना कित्याक हांव ऑलरेडी जाल्यार जेजूच्या गायनी हांव बरी जाल्या म्हणून. तरी जाण न्हू अशें उचामळ सारकें उचामळ म्हाजी भयण सारकी उचामळ जाली. पयले फावटी हांव ऑपरेशन करूंक ना हाजी हितून डिस्ट्रिक्शन सारकी ब्रादरीक फोन मार, हेका फोन मार, तेका फोन मार. पळय फेथफूल प्रेयर जाय न्हू आमकां भावार्थाची. मारली मागीर जालें दुबाव न्हू. मागीर ते हेका न्हू मिशीन घातलें, एक येदें व्हडलें मिशीन आनी तेका वायरी अश्यो फाटल्यान. ते हे आतां ते जागो साडूंक ना. हांवें सांगलें दोतोराक जाय, दोतोरान आपणाक जाय तें केलें, तें सांडलें आनी तितूनसून ती मातयेर काडूंक जाय म्हण लागलो ते पयशे. तेन्ना न्हू म्हाका सांगलें म्हणजे मातशें हांव दोतोराच्या रिपोर्टा कडेन गेल्ली. रिपोर्ट सगळो रिपोर्ट उलयताली, रिपोर्टूच सगळो. जेन्ना 2-3 दीस जाले आनी म्हाका हांव म्हणटाली जेजू म्हाका टॉयलेटान वचूंक भायर भयणीगेर अशें तशें कोणाकूच सांगूंक ना हांवें, भावाक बीन परत फोन मारूंक ना. पूण न्हू एक दीस उठली सकाळ फुडें जेजू
हांव जर म्हणटा आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, सैटन हॅज नो पावर. आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. हें मिशीन म्हाका न्हू, हें म्हाका मिशीन न्हू जेजू. तेन्नाच हांवें परत एक सॉंग हिंदी म्हाका मेळ्ळें, आराधना. तुमी जाणा जाल्यार आराधना येशू. ते सॉंग्स न्हू सकाळी घातले, आख्खो दीस न्हू आयकत रावलें. हांवें जेयली भितर उपास बीन करूंक ना, कित्याक हांव पयलींच बारीक जालें. आनी डॉक्टर म्हाका एवरी डे न्हू तेजे कडेन गेल्लें न्हू, रिपोर्ट कसलो येतालो, तूं कशें जियेताय. पयलींच तेणी ऑपरेशनाच्या वखदार म्हाका सांगलें हें सगळें तुजें हाय, तूं कशें जियेताय. हांव जाणा न्हू म्हाज्या भितर जेजू पवित्र आत्मा आसलो, तेजे वरवीं हांव जियेताली. आनी गेल्लेले खंय पळोवन चडून चडून म्हाका तो इन्स्ट्रुमेंट्स दितालो, बरो हाय दिताले. म्हाका दितालो दी. सायडीचे डॉक्टर बीन तुका दी, इतले कित्याक दिता तुका, दी इतले कित्याक दिता. म्हाका खबर ना म्हाजे उतराचें पावर न्हू. आनी हांव न्हू मागीर सोयरानान येयली, हांवें सगळें बंद केलें. तुमी करूं नाका, सगळें बंद केलें हांवें. डॉक्टर वखद सगळें, मेडिसीन सगळें, कित्याक म्हाका चलपाक जायना. आनी म्हाजी सारकी तोंडान पयलें हांवें हाडशान, तोंडान म्हाजी सगळी हाडांच दिसता. तें वखद घेवन काय कितें तें खबर ना. हांवें म्हटलें हांकां कोणाकूच सांगूंक ना. भावागेर आसली, दुसरे दिसा काय चवथे दिसा कितें भावागेर आसलें, आनी तेन्ना बंद केलें. आनी पळयलें म्हाका हें सारकें न्हू, हें म्हाजें न्हू, म्हाका न्हू हें. जेजू हांव जेजूची कुस्ताची कूड आनी सयतानाक आनी क्लासी बीन हांव सगळें घेताली. एकूच दिसांनी क्लासी कॉन्फरन्स घेवंक ना, मागीर घेतालें हांव. मागीर हांव वयतालें रुमान घेवपाक, जेवच्या पयलीं आसलें म्हाका. हांव वयतालीं बरें, हांव जेजूच्या गायनी बरी जाली, बरी अशें म्हणजे 50 टायम्स म्हणटाली आनी भायर सरतालें. घेतलें गो तुवें, हय चल जेवया आमी, हय. अशें करून न्हू मागीर म्हाजें लायफ हांवें पयलें मातशें म्हाका चलोंक जाता, म्हाका हें जाता, मातशें घटाय येयली तें बंद करिना फुडें. ते मिशीन एका दिसान 15 दीस सांगलेले, आनी दिसाक 2000 भाडें, आनी 15 दीस 4-5 दिसांनी म्हाजें मिशीन काडून उडयलें. मागीर थोड्या दिसांनी कितें म्हणूं लागलो डॉक्टर रिपोर्ट थोड्या दिसांनी म्हणूं लागलो तुजें सर्जरी करूंक जाय आतां. आतां कितले 25,000 परत. हांवें म्हटलें, हांवूय जेजूक म्हटलें इतले पयलीं जाल्यार तितले, आनी मागीर हे सगळे कितले पयशे जाले, आतां म्हाका सर्जरी करपाक नाका जेजू. हांवें बेश्टें तेंचो फॅमिली डॉक्टर आसलो भयणीचो, तेका कडेन गेले. तो म्हणूंक लागलो तितलो घावो तुजो हें ना सर्जरी करपाक, आपुणूच पेकतलो. आनी आमी मागण्यांनी जेजूच्या गायांनी बरो जालो, आनी बँडेज मागीर भयण बीन करपाक लागली, घोव बीन घावो पेकलो. पूण एक मेडिसीन घेवंक ना हांवें. एका मेडिसीन घाली गायाक घाली, पूण पोटाक घेवंक ना. कित्याक म्हाका न्हू त्रास जावपाक लागले. पूण तुमी करूं नाका, देवाचें उतर भयणीन दिलां न्हू, कसलेंच मेडिसीन ना. भयण सकाळीं येताली न्हू, आफ्टरनून टायम दिसा. तुका बरें करपाक कसलेंच वखद ना, झाडां पाडाचें तुमी वखदान बरी जावंक ना. तें उतर न्हू हांवें जायती पयलीं म्हाका हें मेळ्ळें, तेन्ना हांव उतरान नासली, म्हणजे इतलें उतराची समज नासली म्हाका, पूण तें उतर म्हाका मेळ्ळें. आनी त्या उतराचो हें न्हू विजम 16 थोड्या बायबलांनी ते रिफर करिना आसूं, पूण तें आमी कित्याक तें आमकां नाका. पूण ते विजम 16:12 न्हू हांवें एके भयणीक म्हाका ती पोवठा घाल्ली, तेजी भयण गावल्ली, आनी जो चेडो 1 वर्साकूय नासलो, तेका तें हर्निया जाल्लें, असो सुचतालो, एकूच सायज सुचताली सगळी. कित्याक हांवें तेंगेर गेलें हांवें पळयलो ताका, आनी डॉक्टरान कितें सांगलें तेजें ऑपरेशन आहा. आनी तो कितल्या वर्साचो, 1.5 वर्साचो बीन आसतलो, 1-1.5 वर्साचो. तेका जातालें तें पोत मारता तें घट धरपाक, तेका एक मनीस जावो न्हू तो ओडूंक आहा. कितें म्हणटा तेका दुखलें जाल्यार तूं कितें करतलो, तेका गिन्यान आसा. आनी ती तयार जाल्ली. हांवें म्हटलें पळय म्हाका जाल्यार सारकें दिसना,
कित्याक हे हॉर्निया हॉस्पिटल हे तुमी ऑपरेशन करूंक सोदता पूण तो तेजे कडेन आहा कॅपेसिटी सोंसपा तो दुखात जाल्यार जेमेन पासून तुमी जागे आसतले ओडूं शकता न्हू तो म्हाका म्हळ्यार कितें करया आमकां तेन्नाच न्हू विजम 16-12 हांव वाचून तिंगेर येयल्ली आनी मागीर ताका सांगलें तेजी आवय न्हू तें उतर अशें म्हटलें हांवें ताका न्हू मागीर म्हजें म्हणजे म्हाका दिसता 12 पासून तो पावला तेन्ना पासून तेजें ऑपरेशन करूंक नासतलें मागीर खबर ना आतां इतलें आवय तेजे आनी ती म्हणटाली कितेंय जालें न्हू भुरग्यांक आपणाच्या आपूण हेंच म्हणटा म्हणलें वखद हेंच उतर 16-12 आफ्टरनून यू रिटर्न ऑलरेडी विरजम जानवर हां लियात हांव I didn't give, but my sister has given it. खंयच्याच झाडा पाल्याच्या वखदार नो मेडिसीन कॅन हील यू बट स्पोकन वर्ड ते उतर तेणी हें केलें आनी त्या उतराचेर तेणी आपल्या चेड्याचें ऑपरेशन करूंक ना मागीर सो आमकां देवाच्या उतराची इतली इम्पॉर्टन्स आसा म्हाज्या लायफान हांवें पळयलां हांव हे देवाचें तो उतर शिकोवंक नासली हांव न्हू डॉक्टर म्हाका सारको सिरियस रिपोर्ट दितालो आसूं हें घातलेलें सो आसूं ओदो वाचला न्हू सो आमकां हांव आतां म्हणटा सगळीं जाणां तुमी देवाचें उतर पुरगुट्टा हांगा थंय वयता कित्याक वयता आमी वही स्क्रिप्चर 2 Corinthians 1:3-4 कित्याक वयता आमी हांगा सय देवाचें उतर परगोटू आमी वयता न्हू खंय खंय आयकलां न्हू सोलापूर बीन आमी वयताली लास्ट मंथ आमी मुंबय बीन गेल्ली लास्ट वीक सावथाक आसली कित्याक वयता आमी हय पूण He comfort us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. कितें म्हणटा आमकां हांवें एक टेस्टिमनी सांगलेलें देवान म्हाका हितूनसून साल्वार केला न्हू एक्चुली म्हाका देवान पयलींच साल्वार केला जॉयंटीस आसून जॉयंटीस जाल्ली म्हाका कायको रक्तान जाल्ले आनी डॉक्टर गिवअप दिलें म्हाका डॉक्टरान सांगलेलें तुका लायफ टायम पासून ही टॅबलेटां घेवपाक जाय तुजें कांय क्युअर ना पूण पळयता न्हू तुमी न्हू म्हाका टॅबलेट ना आतां 20 वर्सां पयलीं घेताली टॅबलेट म्हण घालें नॉन वेज हांव सगळें खावंक शकता हांव पयलीं नॉन वेज खाल्लें न्हू चिकन बीन ताती बीन दुसरे दिसा म्हाका जोर येतालो आनी हाडां फुट्टालीं म्हजी त्या देवान म्हाका जेजून त्या दुयेंसानसून म्हाका सुटका दिल्या म्हणून हो कम्फर्ट हांव दुसऱ्यांक दिवंक सोदतां ह्याच म्हयन्यान आसतलें तें कोण तरी रिक्वेस्ट येयल्लो कोणाचें चेडूं जॉयंटीसान सारकें सिरियस आसलें बरें नासलें कामिणूच जालें ताका कामीण न्हू आनीक कितें आसलें कामिणूय आसली ताका जेन्ना तेणी फोनारूच उलयलां म्हाजे हांवें टेस्टिमनी सांगली ताका हांव जेजूच्या उतरान गेली तेन्ना जेजूच्या गायांनी म्हाका उतर नासलें पूण आतां हांवें ताका सांगलें जेजूच्या गायांनीच हांव बरी जाल्या म्हाका कळ्ळें न्हू आतां सो ताका ताच्या बापायक सांगलें आनी बापायक सांगलें म्हणूंक लायलें आतां म्हाका काल भयण सांगतालें तें कामाक वयता खंय आतां बरें जावन कामाक वयता खंय तें बरें जालें कित्याक जो धीर म्हाका म्हाज्या कश्टाच्या वेळार म्हाका जेन्ना त्या दुयेंसाच्या वेळार म्हाका तेजून भायर काडला तो धीर आमकां दुसऱ्यांक दिवंक वयता आमी तुमकां कोणाकूच काडूंक ना तेजून काडला सांगता आमी कोणाक येस सांगता
सांगपाक जाय हो धीर हो आदार कोंकणीन पळोवया. सगळ्या आमच्या कश्टां दुखींनी सगळे आमच्या कोश्टा दुखींनी आमी सगळीं म्हणया परत म्हण सगळ्या सगळ्या आमच्या कश्टां कोश्टा दुखींनी तो तो आमकां धीर दिता. दिता. पोरी ते पोरी आमी देवाक कडलो आमकां येता तो धीर घेवन सगळ्या तोरेच्या त्रासांक सांठवलेल्यांक धीर दिवंक शकता. कितें म्हणटा आमकां हें कितें कळ्ळें उतर आमकां हें कितें म्हणून कश्टाच्या वेळार आमच्या प्रॉब्लेमाच्या वेळार त्या दुखीच्या वेळार आमकां हे देवाच्या उतरा वरवीं सुटका मेळ्ळ्या तेच वचोन आमी दुसऱ्यांक दिवंक शकता न्हू. आतां ब्रदर जॉन्सन कितें करता पापा आं तेजी हालत कितें आसली मनशाक आमी तरी जायती बरी आसा खंय दिसता. तो आपल्या बायले भुरग्यांक ओंकानासलो टॉयलेटान वचपाक बाथरुमान वचत ताका भिरांत येताली. कसली परिस्थिती मारतालो तो चाकू घेवन बायलेक बीन मारूंक वयतालो. तसल्या सिट्युएशनान म्हणटा आपणाक धीर दिलो तो आतां खंय म्हणून वयता तो पयलां तुमी रोखडो दुबाय रांदची पावलो. कित्याक तो इतली तेजी धडपड जाल्या कित्याक तो जाणा आपूण मरतलो आसलो. हे तो म्हणटा आपणाचें एक्स्ट्रा लायफ म्हणटा न्हू बोनस लायफ म्हणटा आपणाचें ते आपणे देवाक हें करता तो भेटयता. आमी तेजें शिकपाक जाय न्हू. आमी शिकोवंक नाका आमी तेच करपाचें न्हू. आमी तेच हो धीर न्हू दुसऱ्यांक दिता न्हू दुसऱ्यांकूय सुटका मेळटा. कोणा उद्देशी आमी वयता म्हणून न्हू आमचे उद्देशी जेजू उलयता आनी सुटका मेळटा न्हू. कितें म्हणटा जेजूची उतरां न्हू ही आनी उतराक पावर आसा. कसली उतरां उलयल्यार वर्ड्स हॅज अ पावर. आमी संवसाराची उतरां उलयल्यारूय पदवी आसा ना संवसाराच्या उतराक आनी देवाच्या उतराक पदवी आसा. आमी जे सुवातेर वयता न्हू ते सुवातेर न्हू आमी प्रॉब्स 18:21 ते घेत ती म्हणटा आमी केन्नाच आयकोंक ना हें उतर केन्नाच आयकोंक ना. आनी आमचो इबाड हांवें सांगलां न्हू म्हाजें हॉस्पिटलान ऑपरेशन जालें तेन्ना डॉक्टरच न्हू म्हाजो मनीस हांव न्हू हांवें कितें उलयलें तेच म्हाका परिणाम मेळ्ळो न्हू. कितें म्हणटा हांगा द टंग कॅन ब्रिंग डेथ ऑर लायफ. दोज हू आर लावड टू टॉक वील रीप द कॉन्सिक्वन्सीस. कितें म्हणटा टंग्स ते सारकें टंग्स हॅज अ पावर म्हणटा न्हू. जिबेक पदवी आसा हांगा म्हणटा डेथ अँड लायफ आर इन द पावर ऑफ द टंग अँड दॅट दे लव इट शाल ईट द फ्रूट ऑफ दॅट. कितें म्हणटा हांगा जिबलेर कोणाचे जिबलेर पयलीं पळोवंक जाय न्हू. आमचे जिबलेर इवन न्हू रिटायर्ड पासून आसलेली ती म्हणटा आमी केन्नाच हें उतर आयकोंक ना. हे उतराची आमकां कांय समजणी ना. हे मरण आनी जिवीत आमचे जिबेर आसा म्हण आमकां खबरूच ना. आसा आमचे जिबेर तुमचे जिबेर ना. चल आमी उलयतना कितले उलयता सारकी सांबाळून जीब उलयता आं म्हाज्या भाशेन न्हू
दोतोराक जाय तें कर. मागीर आमी सगळें दोतोराचेर घालता. आमी उलयता ती उतराचो परिणाम आमी मानून घेता. इवन थोडी कितें म्हणटा, यंग आपणाक बेगीन मरोंक जाय मागीर कितें जातलें लायफ. हां, इवन तेंचे स्टेटसाचेर आसता खंय, आय लव डेथ, शॉर्ट लायफ. कितें जातलें? शॉर्ट लायफ जातलें न्हू. आमी देवाच्या मनशांनी एडवर्टायज करपाचो कसलो एडवर्टायज करूंक जाय आमी? आं, देवाच्या उतराचो न्हू. जेजून आमच्या पासत कितें केलां तो न्हू. जेजून आमच्या पासत कितले सॅक्रिफायस केला तें सांगूंक जाय न्हू आमी. जेजून कितें केलां आमच्या पासत? कितें केलां? कित्याक केलां मेला कुर्सार? आं, सेट अस फ्री. कित्याक मेला? जेजू न्हू जेन्ना संवसारान येयलो तेन्ना मनीसान येयल्लो. 100% मनीस आसलो. देव ना तेन्ना तो. तेणी संवसारान मनीस कसो जियेता आनी कसो देवाचो आशिल्ले पयस वयता मनीस, ते सगळे तेणी पळयले. जेन्ना संवसारान जियेतना मनशां मदीं कसले त्रास आनी देवा सगळे पयस वयता, ते तेणी घेवन मनशाक देवाशी हाडलो. आनी तेणी पळयलें देवाक कशी जाय आसलें. जेजू खुटसार मेला फक्त देवाक आमच्या भितर रिलेशन करच्या खातीर. एक सोयरीकूच जोडूंक जाय आसली. पयलीं सोयरीकूच नासली देवा वांगडा. आदाम आनी एवे कितें करतालो देव? आं, हय, तांकां मेळपाक येतालो, तेंचे कडेन उलयतालो सांजच्या दिसा. जेनेसीस 3 चॅप्टरान आहा, सारको मेळपाक येतालो. मागीर कितें जालें? मागीर कित्याक मेळना जालो? आं, डिसओबे केलो न्ही तेणी. हय, तेणी देवाक कितें सांगलें तें आयकूंक ना. तेका लागून आतां देवाक जाय आसलें परत तसलेंच मनशां वांगडा रिलेशन जोडूंक जाय म्हणून. तसलेंच रिलेशन जोडूंक जाय आसलें देवाक. तशेंच मनशा कडेन उलोवपाक जाय आसलें म्हणून देवान जायते प्रवादी धाडले न्हू पयलीं ओल्ड टेस्टिमेंटान. तांकां कितें केलें? आयकलें तांच्यांनी तेजी मॅसेज ना. मागीर देवान जॉन 3:16 म्हणटा ताका लागून देवान आमचो मोग केलो, आपल्या चेड्याचो करूंक ना तेणी. आमच्या इतलो चेड्याचो मोग केला तेणी. हां, कोणाचो मोग केलो तेणी? चेड्याचो. तूं आक कित्याक केलें? देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो. संवसाराचो म्हणजे कोणाचो? संवसारान रावता त्या लोकांचो. आनी तेंचो नाश जायना जावच्याक पळय आमी जॉन 3:16. मागीर लायफ आनी पयलीं वाचलेलें खूब आई आनी खूब आयकलेलें. पूण लॉकडावनान हांवें हेजी शिकवण घेतल्या जेन्ना लॉकडावन जाल्लें तेन्ना हांव हे स्क्रिप्चराचेर न्हू म्हाका रडोंक येतालें. कित्याक जाणा, लोक मरतालो न्हू. जेजून इतलो मोग केलो संवसाराचो, तेंचो नाश जातालो न्हू, जेजूची वळख नासली. तेन्ना न्हू हांवें सारकें एक एक उतर शिकल्या. पयलीं हांव आयकलें देवान संवसाराचो मोग केलो तें जाणा, पूण डीप अशें हांव वचोंक ना. पूण लॉकडावनान हांव सारकी हें उतरां म्हाज्या भितर जिवें जालें. फॉर गॉड so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believe in him
should not perish but have everlasting life. Everlasting, eternal life nanga. कितें म्हणटा देवान ह्या संवसारान रावतल्या लोकांचो इतलो मोग केलो की कित्याक तेंचो नाश जायना जावच्याक. देवानूच संवसार रचलेलो न्हू, देवानूच मनशाक रचलेली न्हू, म्हूण ताका दूख जातालें न्हू. या युअर एवरलास्टींग लायफ, साशणीक जिवीत. कोंकणीन साशणीक जिवीत आहा न्हू. वाच. खरेंच ताचेर बावार ठेवता त्या खरेंच तेचेर बावात दवरता त्या त्या दर एका मनशाचो नाश नाश जायना जावं, पूण ताका साशणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणे संवसाराचो मोग केलो. कितें म्हणटा देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो खंय न्हू, कित्याक संवसाराच्या लोकांचो नाश जायना जावच्याक. हांव एक दीस म्हाका एके भयणीन सांगलें हे संवसार काबार जातलो आतां. हय, संवसार काबार जातलो बेगीन. कित्याक ना? पावता न्हू देवाच्या उतर सगळ्या कोणशांनी. नियर कितें सांगता? एंड टायम आसा बेगीन म्हणटा. हय, पूण हांगा देवाचें उतर कितें सांगता? ना ना, हें देवाचें उतर आमकां कितें शिकयता? खरेंच तेचेर बावार दवरता. आतां लोकांनी सगळ्यांनी बावार दवरलो, तो म्हणटा नाश जायना जावचे हे संवसाराच्या लोकांचो. सगळ्यांनी बावार दवरला, नाश जातलो न्हू बावार दवरिना जाल्यार. कितें म्हणटा तो? कितें म्हणटा हांगा? खरोच तेचेर बावार ठेवतात त्या दूर एकल्या मनशाचो नाश जायना जावं ताणेन आपल्या एकल्याच नाश जायना जावच्याक पूण तांकां साशणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. आतां नाश जायना जावच्याक आतां दिसता जेजू येयलो, कितें जातलें? बावार दवरलो सगळ्यांनी. हांगा उतर कितें सांगता? ताचेर बावार दवरता तेचो नाश जालो. तेचेर बावार आतां लोकांनी दवरलो बावार, कित्याक दवरूंक ना? कित्याक दवरूंक ना बावार लोकांनी? नो अंडरस्टँडिंग. ओके, जायना जावं. मागीर आमी हांगा या पयलीं पळोवया रोमन्स 10:13-14-15 या. मागीर कळटलें कित्याक आमी म्हणटा आमी गेल्या ते बावार दवरपाक लोकांक. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. 14. How then shall they call on him whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without preacher, no? Without a preacher.
And how they shall preach, expect they be sent. As it is written, how beautiful are the feet of them, the preacher, the gospel of peace, and bring glad tidings of good things. 14 कितें म्हणटा आमकां हांगा हां भावा कसो येतलो तांकां हाव दे बिलीव how then they can call upon it, they not believe. And how then they believe him whom they have not heard? कशें ते बिलीव करतले कशें सत मानतले तेंच्यांनी आयकोंकूच ना कितें म्हणटा ते कशें सत मानतले हां कशें सत मानले हाव दे कॅन बिलीव Fifteen its answer is there. And how shall they preach? Expect they. We want to send now. आमकां धाडपाक जाय आतां काय धाडले आमकां धाडपाक जाय कोण तरी येवन सांगूंक जाय जेजू येवंक जाय वयसून आनी वच म्हाज्या उतर पोरगोळ तेणी बरोवन दवरला न्हू ऑलरेडी धाडला पूण आमी गेल्या गेल्या आनी ती कशी सत मानतली आनी ती कशी साल्वार जातली आमी जर जाणा आसलेली देवाचें उतर वचोकूच ना प्रीच करूं ती कशी आयकतली आनी जेजूची खबर जेजून कितें केलां संवसारा पासत हा सत मानतली आमी जर हो गूड न्यूज सांगिना वचोन ही बरी खबर आमी वचना जाल्यार तिका कळटली कशी आनी कशी साल्वार जातली जेजू म्हणटा एकल्याचो नाश जायना जावच्याक देव सांगता एकल्याचो नाश जायना जावच्याक आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या पासत आख्ख्या संवसारा पासत ओपोवन दिलो आनी तेंच्यांनी सत मानूंक जाय म्हणटा न्हू ती सत मानतली कशी कोंकणीन पळोवया आमी वाचून जॉन पूण 10 बसून ते आसा ना 13-14 आहा कित्याक पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारता तितल्यांकूय थारोन मेळटलें आतां आमकां तारण मेळटलें म्हणटा आमी सांगता जेजूचेर विस्वास दवर जेजूचें नांव घेया म्हणटा न्हू हां सांगिना तारण मेळटलें म्हूण सांगलां न्हू तारण मेळटलें म्हूण सांगलां हय न्हू फुडें कितें सांगता पळय ते म्हणटोच ताचेर बाबाट दवरलो ना जाल्यार ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबरूच आयकूंक ना जाल्यार बावार्थ दवरतली कशी पळय हांगा तेजें उतर आयकूंक ना जाल्यार जेजू उलो मारतली कशी आमी आतां ह्या संवसारांत लोक जेजूची खबरूच आयकूंक ना उलो मारतली कशी आनी तेज्या बाबाट दवरतली कशी दवरतली आयकोंकूच ना जाल्यार जायतीं जाणां म्हणटा कितें म्हणटा आयकोना कोण जेजूची खबर आयकोंक ना आमच्यो कोण्यो जाल्यार जेजू भाशेन मोगान जेल्या जेजू कसो जेल्लो झगडी करून सगळ्यां वांगडा आमी कशी जेल्या कशी सत मानतली आमी तोंड उगडल्यार सत मानतली आमच्यो कोळण्यो पळयल्यार
आमी जेता देवाचें उतर सांगता तशी जेता हा कशी आमी भावात मार कशी तरी भावात धरतली जॉन 3:16 सांगता आख्ख्या संवसारा पासत जेजू मेला आख्ख्या संवसाराच्या लोकां पासत आनी तांकां सोद हे कशें कळटलें हे बरयल्लेलें आसा तें कशें कळटलें आतां सकयल हिंदी हें करताले आमी ताका हेच उतराचें सांगताले कित्याक तेंच्या मायंडान कितें आसा जेजू क्रिस्त आनी सगळे देव एकूच आसता म्हाकाय काल एक भाव मेळ्ळो सांगला न्हू हांवें तो विचारतालो तूं जेजूचेरूच कित्याक विस्वास दवरता आनी हें म्हजे पासत कोण मेला जेजू मेला न्हू केन्ना हांव सांगतली तेन्ना म्हाका ही कोणी तरी सांगला केन्ना हांवें वाचला कोणाच्या तोंडानसून आयकलां हांवें कोण तरी प्रिचर येयल्लो हे देवाची खबर सांगपाक त्या तोंडानसून आयकलां की जेजू आख्ख्या संवसारा पासत मेला आमचे पातोक श्राप लॉज भिरांत दुयेंस घेवन मेला म्हणून कोणी तरी ते स्टेप केल्ले न्हू आमकां शिकोवपाक तेन्ना हांवें सोत मारलें न्हू आतां आमकां शिकयला तो हांवें स्क्रिप्चर घेतलो न्हू तो धीर म्हाका मेवला म्हाका तें उतर मेवला तो दुसऱ्याच्या धीर कोश्टाक म्हाका आमकां वचोंक जाय न्हू हां कितें म्हणटा आमी जर हें आयकलां आनी कित्याक हे आमी ती साल्वार कशी जातली ती भावात दवरतली कशी जेजूचेर तेंचो नाश जातलोच न्हू आमी वचोंक ना जाल्यार लॉकडावनार जावंक ना आमकां खबर ना खरें म्हटल्यार आमी टायम दिवंक ना न्हू पवित्र आत्म्याक शिकोवपाक बायबल वाचला पूण तो पवित्र आत्म्याचो आदार घेवंक ना न्हू हां ही जॉन एकल्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय थोड्यांचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी जी कोण बायबल वाचता जी कोण आयकता तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी हे म्हाका जी कोणाक व्हडले पिकोवणी घेवल्या जी कोणाक आदार मेवला कश्टाच्या वेळार ती रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंची घेवन वचपाचें देवाचें उतर तुमी आयकल्यान जुलियन कितें म्हटलें आपूण खंय वयतलो UK आनीकूय नांवां घेतल्याय न्ही हय UK वयतलो तो मलेशिया इंडोनेशिया पूण इतलीं नांवां घेवपाक जुलियो वयतलो कसो तुमकां चिंतना येवंक ना आरे जुलियो खंय वयतलें तूं बेश्टो विजन करताय तो पूण देवान कितें सांगलां संवसाराच्या कोणशांनी वचात आनी आपूण तो विस्वास तेजे कडेन आहा देव म्हाज्या बरोबर आहा तो म्हाका सगळ्याक व्हरतलो आमकां विस्वास आहा सगळीं जुलियोक पयलें आनी टायो मारताले न्हू आमकां कम्फर्ट दिवंक ना देवान कांयच बरें करूंक ना ब्रदर कित्याक घेवंक ना हांवें AC बंद करूंक लायल्या सो कितें कळ्ळें दिसलें तुमकां जुलियो सांगतना उर्बा येयली हांवूय अमेरिकाक वचपाक आहा जुलियो म्हणटा आपणाक ऑलरेडी घरांत तयार आसा म्हाकाय घरा तयार आहा UK ताका दोन म्हाका 4-5 आहा घरा म्हाका केन्नाच्यान सांगता यो आनी प्रीच कर म्हणून सोमतें प्रिचिंगाक हांव जाणा जो देव म्हाज्या वांगडा आसा हांव पावतली म्हणून म्हाका खबर आहा प्रीच करपाक देव आमकां कित्याक सांगता तेंचो लोकांचो नाश जायना जावच्याक
काल तुमी हे भयणीची टेस्टिमनी सांगताली ताका तूं देवाच्या उतराची पोरगोटणी करूंकूच नासली तेजी सुटका जातली आसली कोणी तरी हां ही पोरगोटणी कोणी तरी करपाक जाय न्हू रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय न्हू आमी म्हणटा संवसार काबार जातलो खूश जाता न्हू मात तरी दिसता आतां कोणी सांगलें संवसार काबार जावपाचो हा आं खूश जाता न्हू आमी आतां चांगल्या लोकांनी संवसार काबार जाता म्हणून चांगल्या लोकांनी काबार आतां थोडे प्रिचरूय सांगता म्हाका कोणी तरी सांगला प्रिचर सांगतालो म्हणून ओके आमी कितें करता नेक्स्ट स्टेप आयकता न्ही कोणाक तरी साल्वार करया संवसार काबार जाता कोणाक तरी वचून सांगया उठया न्हिदेंतली भयण काल सांगताली न्हू न्हिदेंतली जागृत जाया हा कशी न्हिदली आमी ओतम्यान न्हिदलेली आसा उठा हे उतर पळय आतां आमकां सांगता संवसार काबार जावपा सगळें आयकता म्हाकाय सिस्टरीक सांगा हांवें तिका सांगलें जॉन 3:16 वाचून पळय आनी चित आतां जेजू येयलो कितल्यांचो नास जाता कितली साल्वार करता जातली आतां ह्या टायमाचेर तुमकां कितें दिसता स्वत मारला कोणी तरी हांगा बरो वचोंक जाय आसलें खरें न्हू जेजूचे स्वत मारला जाल्यार हे ऑल बॉल बरोवन वचोंक जाय आसलें ती आतां ती भावाट दवरता तांचो नाश जायना पूण देव म्हणटा ती भावाट कशी दवरतली रोमन्स 10 सांगता तो ती भावाट कशी दवरतली आमी जाणा आसलेली वचना जाल्यार देवाचें उतर पोरगोटू जाल्यार ती भावाट कशी दवरतली थोडी म्हणटा न्हू म्हाका धाडूंक जाय अजुनूय म्हणटा न्हू म्हाका धाडपाक जाय देवाचें उतर पोरगोटूक म्हाका कोणी तरी धाडपाक जाय ऑलरेडी बरोवन दवरलेलें आसा वचात म्हणून आमकां स्वत मानूंक जाय न्हू हें बायबलान कितें बरयलां तें म्हाका बरयलां म्हणून स्वत मानूंक जाय न्हू कितें म्हणटा सगळीं उगीच रावल्या स्वत मानूंक जाय न्हू आनी एक कितें सांगता तें आमकां करूंक जाय म्हणटा प्रभू 4:20 सांगता कितें बे अटेंटिव्ह चुत्रायेन म्हजें उतर आयक कोणाचें उतर आयक सांगल्या संवसाराची ही उतरां बरयलेली उतरां आमकां आयक म्हणटा न्हू आनी ती कशी आयक दोळ्या मुखार दवर काळजान बागलून दवर म्हणटा आमी दवरला देवाचें उतर कोणाचें उतर आयक म्हणटा आनी आमी कोणाचें उतर आयकता संवसार म्हणटा ए शिकपाचें आहा शीक पयलीं मागीर देवाचें उतर जाणटेपणार आयकलां केन्ना आयकूंक ना मागीर देवाचें उतर परगट म्हणटा न्हू आनी देव कितें म्हणटा जेजू कितें म्हणटा संवसार म्हणटा मागीर कर देवाचें काम खूब आहा खूब वर्सां आहा देवाचें काम करपाक न्हू आयकूंक ना कोणीच हांवेंच आयकलां सगळें संवसार जेजू कितें सांगता जेजू सांगता तुमी जर भावार्थी मनशां वचना आनी तिंका सांगिना जेजूची खबर ती स्वत मानतली कशी आनी ती कशी साल्वार जातली हांव फर्स्ट टायम न्हू देवाचें उतर फक्त न्हू म्हाजी घोवाकीच सांगताली आनी तांकां हांव वता पळय थंय सुवातेर व्हरताली तांकां खंयसरूय वचो म्हाज्या वांगडा गवायकी फक्त टेस्टिमनी म्हाका देवाच्या उतराची तितली समजणी नासली एक उतर कितें गावलां न्हू तेंच घट धरी हांव आनी तेंच मागीर कोणाकूय सांगताली पूण पयलीं कितें केलें हांवें स्टार्ट म्हाजी हांवें पयलें म्हाज्या घोवायकी वचून जायतो लोक येतालो जेजूशी आमी पोटा वयताली इतल्या जाणांक घेवन जेजूशी ती तिकेटी काडटा ती पासून म्हाजी बेजार जाताली 3 तिकेटी आसताल्यो
तिने एक दीस म्हाका मदले टिकेटीर दुसऱ्या म्हयन्याची टिकेट दिली आनी हांवें पळोवंक ना. तुमी जाणा मागीर ट्रेनीन कितें जाता, फायन पडटा न्हू. फायन बसून दिले आमी, तरी पूण दुसऱ्या वर्सा परत दुसरे गेले, कोणाक दुसऱ्यांक धाडटले टिकेटी का. सो एक ओडवीक न्हू हें म्हाजें, पूण हांव एक सांगता, आमी धाडल्या शिवाय, आमी गेल्या शिवाय ती भावार धरतली कशी. आनी जॉन 3:16 तेंचो नाश कसो जावचो ना. आमी तर वचना तेन्ना नाश जातलोच न्हू. आमी वचपाक जाय न्हू, रेडी आसूंक जाय न्हू. हें सगळें शिकप न्हू आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. जेन्ना तूं टायम दिताय न्हू, होच पवित्र आत्मो आमकां शिकयता कितें करूंक जाय आनी कितें नाका तें. पूण आमच्या काळजान उर्बा आसूंक जाय, डिझायर न्हू. उदक घेतलेलें न्हू ब्रदरीन. Psalms 34:7 and 8 तुमचे काळजाचे डिझायर देवा मुखार घाला. इफ फील न्हू, तुमी देवाक जाय तें करा आनी इफ फील युअर हार्ट डिझायर म्हणटा न्हू. न्हू Psalms. So 37 no 34:7 sorry 37 8 point taste and see Mahade. The Lord is blessed and the man delight in the Lord. 34 delight in the Lord and he will give your heart desire. 37:4 म्हणटा मग. Thank you Jesus. सर्वेस्परा सवे आसूं सगलो तुजो संतोष. तुझे काळीज आशाता तितले तो तुका दितलो. तुजे काळीज जे आशाता तितले तो तुका दितलो न्हू. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desire of their heart. Commit thy way into the Lord, and trust also in him, and he shall bring it to. आमी म्हणजे काळजाचे आमचे डिझायर केन्ना येतले, आमी देवाच्या भितर डिलायट म्हणजे अशी हितून रावतली आमी, तेन्नाच आमी देवाच्या भितर रिगोवन रावतली, तेन्नाच आमचे काळजाची डिझायर देव दितलो न्हू आमकां. कितें करूंक जाय आमी फक्त देवाक एक्चुली ते आमी शिकताले न्हू, लास्ट टायम आमी शिकले रिगोवन रावंक जाय, जेजूक रिगोवन रावंक जाय. सगळें काम जाता न्हू मागीर, जेजूक रिगोवन रावल्यार सगळें काम जायना, पूण आमकां रिगोवंक टायम ना न्हू. हें देवाचें उतर शिकोवंक जाय आमी, देवाचें उतर शिकपाची गरज आसा. चोण एकल्याक मनशाक देवाचें उतर शिकपाची गरज आसा. एक व्हडली डॉक्टर ती एक दीस एका प्रेयराक सांगताली, ती कितें सांगता जाणा, जितले आमी ब्रीथ घेता जाणा श्वास, तितली आमकां गरज ह्या देवाच्या उतराची. जितली आमकां गरज केजी ब्रिथींग करता न्हू आमी, श्वास घेता तो श्वास, तितले आमी देवाच्या उतराची गरज आहा म्हणटाले आमकां. कोण सांगता हे? डॉक्टर. आमी खंय धांवता? हांव म्हणिना डॉक्टरा कडेन वचनाका म्हणून, हांव सांगलां डॉक्टरा कडेन वचनाका म्हणून. आमी जेजू कडेन वचपाक जाय. ते आमी उलय म्हणजे ते आमचे जेजू कितें सांगता आमकां, म्हजें उतर तुमकां सुटका दिता, म्हजें उतर तुमी जाणा जातल्यान.
ते उतर आमकां सुटका दिता जाल्यार आमी कोणी तरी एकामेकाक सांगपाक जाय न्हू हे उतर सुटका दिता म्हणून. हां, आमी म्हणटा आयकोच ना ती आमची. खूब जाणां म्हणटा कामाचेर आमकां कोणूच आयकना. आयकल्यान केन्ना कामाचेर म्हाका एक भयण सांगताली कामाचेर न्हू कोणूच म्हाजे म्हणजे परगटूंक जायना. हांवें कांय नजो आमी आनीक भाशेनी परगटूंक गावता न्हू. कशें परगटूंक जाता आनीक भाशेन? आं, एक्शनीन जायना मोग. ओगे रावन घरान बीन आमी देवाच्या उतर परगटूंक कशें जाय? हे तूं सारकें करता तें न्हू, अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय. मागीर सगळीं फाटल्यान येतलीं जावं. एक्शन घरान न्हू सारकी एक्शन आसूंक जाय तुका जेजू मेवला म्हणून. तुज्या काळजान जेजू आसा म्हणून पळोवपाक घरान शेजाऱ्यान कामाचेर हो मोग आसूंक जाय भितर. हो मोगा वरवींच देवाशी येवंक शकता आमी. मोग दिला आमकां मोग काय आमी मागया जेजू आमकां मोगान भर म्हणून मागया. हां, मागया देवाशी मोगान भर आमी मागीर दुसऱ्यांक मोग दितली म्हणून. आस्ट प्रे. वाय? कित्याक आमी मागचे न्हू तर? प्रेज गॉड. कित्याक मागचे न्हू आमी? आं, कित्याक मागोवंक जायना? रोमन्स 5:5 कितें म्हणटा पळोवया. मागया. या पवित्र आत्मा आसा आमचेशी? पवित्र आत्मा आसा? पळोवया जाल्यार कितें मोगूय आहा आमचेशी. And hope makes not ashamed because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost which is given unto us. एकीकडे पोर घातला आमच्या भितर, ओतयला मोग, ओतयला. कसो ओतयला? पवित्र आत्म्या उदेशी न्हू. आमच्या काळजान ओतयला म्हणजे कहो घातला जाल्यार इल्लोसो आसतलो आहलो न्हू. ओतयला सारको एक बाल अशी धरून ओतयता न्हू तसो मोग ओतयला. ओवरफ्लो आहा आमचेशी तो मोग. pour out in our heart through the Holy Spirit which has given us to us. पवित्र आत्मा दिला आमकां देवान. आमचे कडेन पवित्र आत्मा आसा. पवित्र आत्मा आसा तेन्नाच आमच्या काळजान मोग ओतयला म्हणटा न्हू. जेन्ना आमच्या पवित्र आत्मा येयला तेन्नाच आमच्या काळजान मोग ओतयला. पूण आमकां खबर नासली न्हू. खूब जाणां म्हणटा आमकां जायते पयलीं पवित्र आत्मा मेवलो, खूब वर्सां पयलीं. पूण त्याच टायमार आमच्या काळजान स्क्रिप्चर सांगता न्हू पवित्र आत्मा जेन्ना पवित्र आत्मा येयला पळय तेन्नाच आमच्या काळजान मोग ओतयलेलो आसा. हो बरवसो हो बरवासो आमकां फटयना. कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला म्हणटा न्हू. आमच्या काळजान मोग ओतयला. आमकां मागोवंक जावो. थोडी म्हणटा म्हजे कडेन मोगूच ना न्हू. मोग ना म्हाका. आनी हो मोग आमच्या भितर वाडटलो कसो? काळजान ओतयला तो. जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करतले तेन्ना न्हू. हां, एकामेकाचो मोग करतले तेन्ना न्हू.
देवाचो मोग आहा जेजूचो मोग आहा आसा सगळ्यांक जेजूचो मोग आहा वय खरेंच आसा जेजूचो मोग आसा आमी सगळीं म्हणटा न्हू जेजूचो मोग करता पळोवया आमी जेजूचो मोग आसा जाल्यार आमी स्क्रिप्चरांसून पळोवया आमी 1 John 4:20 सगळ्यांक आहा न्हू मोग जेजूचो शुअर न्हू John 4:20 सगळीं वाचया आमी If anyone say, I love God and hates that's evidence his brother. If a man say, I love God and hate his brother, he is a liar. For he that love not his brother, who he has seen, how can he love God who has not seen? देवाचो मोग करता आमी आनी तुज्या सायडीक आसलेल्या भाव भयणाचो दुयेस कोत्ताय राग धरताय जाल्यार आमी फोटकिरी देवाक दिसना त्या देवाचो आमी मोग करूं शकता दिसता त्या भाव भयणाचो मोग करिना जाल्यार आं मोग करूं शकता आमी दिसना जाल्यार देवाचो जर आमी आमच्या फुड्यान आसलेल्या भाव भयणाचो मोग करिना अशें आमकां व्हेरी इजी मोग करपाक कित्याक देवान आमच्या काळजान ओत येयला तोच मोग आमी घालून दुसऱ्यांक दिवंक जावो रेडीमेड आसा पूण आमकां जायना केन्ना जाता जाल्यार मोग करपाक दुसऱ्याचो जेन्ना तूं कंटिन्यू देवाच्या उतरान आसता न्हू सारकें रिगोल तेन्ना तुका कोणी कितें म्हटलें न्हू कांय जायना म्हाका तुमी पळयलां न्हू इंग्लीश स्टेटाक एक भयणीन हांव कांय जायनासलें फील हांवें कोणाकूच सांगूंक ना कितें तें कित्याक जालें कितें तें एक्चुली तें आफ्टरनून टायम रातचे टायमाचेर न्हू तें आफ्टरनून टायम पूण तरी हांवें कोणाकूच सांगूंक ना कित्याक हांव तुजो मोग करता मागीर दिसता त्या भयणीचो जर हांव मोग करना देवाचो मोग करता कशें जातलें हांवें कोणाकूच कितेंच सांगूंक ना तेणें म्हाका फोन करून बसून कितें कितें म्हटलें हांवें ताका जाग करूंक ना चली म्हटलें सांगूंक ना ताका काय कित्याक आमच्या काळजान मोग ओतयला जाल्यार आमी मोग करतली न्हू एकामेकाचो आनी ही स्क्रिप्चर आमच्या भितर जिवी जातली केन्ना आमी फुड्यान आसलेल्या भाव भयणीचो मोग करता तेन्नाच कशी मोग करतली आमी फुड्यान आसलेल्या भाव भयणाचो बोगसून एक्चुअली आसूंक जाय न्हू वाच हांव देवाचो मोग करता अशें कोण म्हणटीत पूण आपल्या भावाचो वो भयणीचो दुयेस करतीत जाल्यार ही मनशां फोटकिरी आपूण देखतात त्या भावाचो वो भयणीचो ती मोग करिना जाल्यार आपणें पळोवंक ना त्या देवाचो कशी म्हूण ती मोग करतली आमी आमच्या भाव भयणाचो मोग करिना जाल्यार भाव भयणां आमची कोणीय जावं शकता हय कामचीच भाव भयणां कोणी आतां आमी ताचो मोग करता
जाल्यार आमी कितें करतलीं? जेजू म्हणटा म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजी आज्ञा तुमी सांबाळटल्यार. आतां ते देवाचें उतर सांबाळटलीं, आमी मोग करतले तांकां देवाचें उतर दितलीं न्हू वचोन? एक्शन आसतली न्हू? मोग करता म्हणटकूच एक्शन जाय न्हू. वयतलीं आनी आमी जेजूची बरी खबर सांगतली न्हू. जेजून आमच्या पासत कितें केलां पळय, तुका इतलें जाता पळय, जेजू कडेन विस्वास दवर पळय. कित्याक गोवायकी सांगतली मातशी आनी कोणाची? कित्याक तेजो हांव मोग करता आनी ते भयणीचो, त्या भावाचो मोग करता. केन्ना कितें करतलीं? आमी मोग करता जाल्यार आमी तांकां जेजूची बरी खबर सांगची, तांकांय त्या प्रॉब्लमासून भायर सरोंक नाका. हां, सरोंक जाय न्हू. देव कितें म्हणटा? आमी काळजाचे डिजायर करूंक जाय न्हू. खंय वचपाचें, म्हाजे भयणी आसा, म्हाजो भाव आसा, त्रासान आहा, थंय वचपाक डिजायर करूंक जाय न्हू. हांवें एकदां अशी डिजायर केली. तेन्ना हांवें एकदां आयकलें हें देवाचो सगळो कारबार, बिझनस हो सगळो देवाचो, हें उतर परगटपाचें काम सगळें देवाचें. तेन्ना म्हाका एक कितें जालें, हां, म्हणजे हांवें डिसिजन अशें घेतलेलें की हांव कोंकणीन प्रीच करतलीं आनी नाका. कित्याक कोंकणीन म्हाका खबर ना देवाचें सगळें कारबार, सगळो बिझनस सगळो देवाचो म्हणून, सर्गीच्या बापाचो. सो म्हाका एक दीस अशें येयलें, आतां म्हाजें शॉप, आतां म्हाजें स्वता शॉप आहा आनी शॉपार एक कस्टमर येयलो आनी ताका फक्त इंग्लीश कळटा. हांव कितें करतलीं? त्या कस्टमराक वच वच म्हणटलीं. म्हाज्या शॉपार बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आहा आनी ताका जायो त्यो, हांव ताका वच वच म्हणटलीं. हांव कशी इंग्लीश तरी म्हणटलीं, कसली तरी इंग्लीश उलोवन ताका सेल करतलीं न्हू. आं, तुटकी मुटकी इंग्लीश करून ताका हें करतलीं. कित्याक? तें म्हाजें बिझनस. आतां बापाचो बिझनस म्हाका जाय, हांव आमचें काम कितें सेव सोल करपाक जाय न्हू. आत्मे साल्वार करपाक जाय न्हू. आत्मे जाल्यार म्हाज्यान कसली भाशा उलोवन तांकां समोसा थंय सांगूंक जायना, आत्मो साल्वार जायना. ती काम तेन्ना म्हाका कळ्ळें. जेजूक हांवें म्हटलें, हार्ट डिजायर म्हणटा न्हू, डिलायट इन द लॉर्ड एंड गॉड वील गिव यू हार्ट डिजायर. हांवें देवाक सांगलें, म्हाका म्हटलें 4 लँग्वेजीस येता. कितल्यो लँग्वेजीस? आमकां कितल्यो येता? 5, 4, you know 5. कन्नडा. थँक्यू जिजस. पास्टर एक प्रिचर मेळ्ळो. ओके. म्हाका कन्नडा येना, शिकोवंक जाय पडून पळयतात मातशें गजाल. 4 लँग्वेजीस येता म्हूण सांगलें. मराठी, हिंदी, कोंकणी आनी इंग्लीश. हांवें जेजूक सांगलें, आतां म्हाका 4य लँग्वेज पयलीं हांवें म्हटलेलें न्हू, तें सॉरी म्हटलें. पयलीं हांवें एकूच कोंकणीन दितलें म्हूण सांगलेलें न्हू. सॉरी जेजूस. आतां 4 लँग्वेजीन प्रीच करूंक जाय. हांगा इंग्लीश रिट्रीट आसलो. इंग्लीश रिट्रीट सिस्टर आसली जोसलीन. ती म्हणटाली म्हाका, आनी आमचो तेन्ना हेवटेन फुडें आसलो. हांवें आतां डिजायर केला न्हू, तेणी म्हाका सांगलें वच आनी प्रीच कर इंग्लिशीन. हांवें म्हणलें सिस्टर, येस सिस्टर, गो. काय म्हणूंक ना, म्हाका वच म्हणूंक लागली. हांवें म्हणलें पळयतात, मागीर ऑलरेडी हांवें डिजायर केला, पूण तूं म्हाज्या तोंडार उलयतली. हांवें केलें प्रीच. आतां उरले खंयचे लँग्वेजी? मराठी आनी हिंदी. थोड्या दिसांनी अशें जालें, कोण तरी हांगा सोलापूरसून येयल्लो मराठी. तेणी ब्रदरीक सांगलें, कोण तरी प्रिचर, तुमचें टिचींग दुसरें खूब आपणाक आवडलें. हें टिचींग कोणूच आपण केन्नाच आयकूंक ना तसलें, कोणाकूच धाड म्हूण सांगलें. आनी भयणीच्या घोवाक सांगलें तुमी वचा म्हणून. थंय म्हाजी आनी एक डिजायर आसली. जायतीं वर्सां जेन्ना आमचें न्यू क्रिएशन सुट्टाना न्हू, पापा येयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो, म्हाका आनीक असले म्हणजे ताका हर्ट कळ्ळो जालो, असले बिल्डिंगे बीन नाका म्हाका तूं झोपडीन व्हरान प्रीच कर. म्हाका झोपडीन व्हरान प्रिचिंगाक करूंक झोपडीन. हांवें म्हणलें झोपडीन?
आनी हांवें म्हणलें जेजू म्हाकाय जाय झोपडीन प्रीच करूंक. आतां म्हाका खबर ना झोपडी बीन आनी हांव बेश्टें म्हटलेलें. पूण त्या टायमार जेन्ना हांव सोलापूर गेलें न्हू, म्हाका न्हू फस्ट टायम अशें त्रासूय जालो सोलापूर. सोलापूर पावतात न्हू म्हाका थंडी जाल्ली, नाकानसून रोगत वचोंक लागलें. मातशें जालें थंय पावलें न्हू आनी टिश्यू पळय जाल्यार आख्खे खूब टिश्यू आख्खो भरलो. तरी हांवें प्रिचींग करपाक सोडूंक ना, कित्याक हांव गेलेंच न्हू प्रीच करपाक, नाकानसून रोगत वतालें. आनी जेन्ना आनी खरेंच देवाक अशें आर्गां आमी लेट जालीं, 2 वरां लेट. 10 सांगलेलें न्हू 12 पावली आमची बस आनी हें. आमकां खबर ना न्हू फस्ट टायम न्हू. असो लोक रावलोलो, आख्खे हे सगळें भरलेलें ग्रावंड. आनी लोक एकूय उठोंक ना 2 वरां लेट म्हटल्यार. आनी गरमी दीस तेन्ना आमी क्रिसमसा दिसा गेल्लीं, पूण गरमी जाताली, फॅन ना आनी कांय ना. आनी हांव जेन्ना प्रीच करतालें तांकां क्रिसमसाची मॅसेज दिली आनी बायबलांची सांगताली न्हू, तेन्ना म्हाका पळयतात म्हणून वयर पळय. हांवें पळयलें आरे झोपडी. आतां कितें डिजायर केल्ली झोपडीन प्रीच करपाक न्हू. आनी समती मागीर पापाकूय फोन केलो, मागीर पापा येयलो. हांवें म्हणलें झोपडीन प्रीच केलें आयज, तुवें सांगलेलें न्हू म्हाका न्हू झोपडीन बसून व्हर म्हणून. हांवें केलें झोपडीन प्रीच. सो हिंदी मराठी म्हाका हिंदी मिक्स सगळें. हांवें केन्ना हांव शिकलेली पूण प्रॅक्टीस ना न्हू. ती कितें म्हणटा इतली तानेलाली लोक, इतली सिस्टर तूं हिंदी में बोलो मराठी में बोलो मेरे को समजता है, बोलो 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 म्हणटा. इतलो लोक तो तानेल्लो. थँक्यू जिजस. आनी ती आयकोता, हिंदीन सांग कोंकणीन सांग. फर्स्ट डे म्हाजें मिक्स, सेकंड डे सारकी जालें. आनी जेन्ना लास्ट डे न्हू सारकी मराठी जाली म्हजी. आमी कितें करूंक जाय, डिजायर करूंक जाय. डिजायर करूंक जाय न्हू. तूं जर मोग करताय दिसा जे दिसता त्या भाव भयणाचें, जाल्यार तुका काळजी आसतली आसली, काळजी आसा न्हू. ताका बरेंपण मेळोंक जाय. आनी तांकां बरेंपण कशें मेळटा, देवाच्या उतरां उद्देशी न्हू. भावात कसो येतलो तांकां, भावात कसो येता देवाचें उतर आयकून आयकून. आतां तांकां भावाक दवर म्हटलें जाल्यार तांकां देवाचें उतर आयकचें पडलें न्हू. आनी तांकां कोण तरी शिकोवचें पडलें न्हू. हां तेन्नाच तांकां भावांतल्यान ती स्वत मानतली न्हू. आनी तेन्ना ती साल्वार जातली न्हू. आनी तांकां सासणीक जिवीत मेळटलें. सासणीक जिवीत केन्ना मेळटलें तांकां, सासणीक जिवीत आं सासणीक जिवीत केन्ना मेळटलें आमच्या भाव भयणां. तांकां कळटलें कितें सासणीक जिवीत. जॉन 17:3 पळोवया. तांकां कशें कळटलें हो खरो देव काय कितें तें सांगूंक जाय न्हू आमी. आनी तांकां मागीर कित्याक सांगूंक जाय, तांकां जोण एकल्याक सासणीक जिवीत मेळच्या खातीर न्हू. मेळ्ळ्या उपरांत न्हू आं आतांच. जॉन 17:3 इंटरनल लायफ. हां जॉन and this is life eternal, that they might know thee the only true God. True God म्हटला न्हू हांगा. आनी ते फॉल्स गॉड आहा न्ही. वय तेणी सारकें सांगलां न्हू, मेन्शन केला. नो द ट्रू गॉड, ओनली ट्रू गॉड. ओनली म्हटलां हांगा ओनली हा ट्रू हा म्हणजे एकल्याच खऱ्या देवाक म्हणटा तो ओनली. एंड जीजस क्रायस्ट whom thou hast sent. कोणी धाडला ताका, बापान. आतां आमच्या रचलेल्या बापान ताका धाडला ह्या संवसारान न्हू. आनी कोण तो खरो देव वळख घेवपाक न्हू, ट्रू गॉड. येस. आतां ही म्हणटा सासणीक जिवीत आमी जर सांगिना कोणाकूच, आमी चडशे संवसारान कितें खऱ्या देवाची पुजा जाता
कित्याक जायना? आमी आजून खरो देवाची वळख चाचणीक जिवीत म्हणजे कितें, इंटरनल लायफ म्हणजे कितें? नो द ट्रू गॉड whom the Jesus Christ, whom he said. हेजे पळया कोंकणीन पळोवया. तुका एकल्यास खऱ्या देवाक आनी आनी जाका तुवें पाठयलाय त्या जेजू क्रिस्ताक वळखून वळखून घेवप हेच ते चाचणीक जिवीत. कितें? जेजू क्रिस्ताक खऱ्या देवाक वळखून घेवप हेच की चाचणीक जिवीत. हे आतां आमी सांगिना कोणाक कळटलें कशें? सगळीं जाणां म्हणटलीं चाचणीक जिवीत मेल्या उपरांत म्हणटलीं न्हू. कित्याक बायबलान बरयलेलें आसा चाचणीक जिवीत म्हणजे कितें? खऱ्या देवाची होली थ्रू गॉड, खऱ्या देवाची वळख घेवप, जेजू क्रिस्ताची वळख घेवप हीच की चाचणीक जिवीत. जेजूचे कोण उतरान जियेता न्हू ती चाचणीक जिवितान जियेता. कळटा? चाचणीक जिवीत म्हणजे कितें? आतां आमी जियेता ती खऱ्या देवाची वळख घेवन जियेता न्हू, जेजू क्रिस्ताची. कोण धाडला ताका? आमच्या स्वर्गीच्या बापा. आतां हे आमकांच जर कळोंक नासलें, आतां म्हाकाच तो कोणी प्रीच करूंक नासलें, हांव कितें म्हणटाली? जेजू तेंचो देव, आमचो देव काय न्हू. कित्याक हांव सोदमा न्हू? इवन हांव पोटा वयतालें फर्स्ट टायम हांवें कितें सांगलेलें जेजूक? हांव वयतालें पोटा कित्याक? आमकां घर जाय आसलें. आनी हांवें जेजूक सांगलें तूं घर जालें म्हणटकच हांव ताका विचारतलीं कित्याक तूं आमचो देव न्हू. कोणी तरी प्रीच केलें थंयसर, कोण तरी आसलो हिंदू ब्राह्मण, तेणी सांगलें जेजूची खबर. आनी तेणी आपणाची टॅस्टिमनी सांगली. तोय बीन घराकूच लागून गेल्लो. हांवें ती फक्त टॅस्टिमनी तेजी घेवन घरा येयली जेजूक. आनी जेजूचेरूच विस्वास दवरलो. मागीर हांव जॉयंटिसांसून सुटका मेळ्ळी. आतां कोण तो जेजू तो सोदचो पडलो न्हू. हें चाचणीक जिवीत सोदचें पडलें न्हू संवसारांत जिवपाक. चाचणीक जिवीत म्हणजे जेजूक सोदचो पडलो न्हू. तें करपाक लागलें हांव. जेजू कोण? म्हाका बरें केलां हेणी. कोणूच म्हाका हितूनसून सुटका दिवंक नासली, पूण जेजून दिली. शिकता कंटिन्यू ताका लागून तो म्हणटा कितें? तुमी रिगोवन रावा. तेन्ना ती रिगोवन रावता न्हू उतरांसून तुमकां तेजी तो खोल, ताका कोणी धाडला, तो संवसारांत कितें येयला तें सगळें कळटा आमकां. आनी तें आमकां दुसऱ्यांकूच सांगपाक बरें पडटा. जेन्ना तूं रिगोवन रावता तेन्नाच तुका उतराची खोल अंडरस्टँडींग गावता. आमी रिगोवन रावले जर मातशें 2 दीस केले परत हॉलिडे. कोण म्हणटालो हॉलिडे घेवपाक गेल्लो म्हणून? ब्रदर सांगतालो कोण तरी एक हॉलिडे घेवपाक. पूण देवाच्या उतराक हॉलिडे ना. देवाच्या उतराक हॉलिडे आसा? कितें जातालें हॉलिडे घेतली जाल्यार? थँक्यू जिजस. तो रावतलो न्हू. आमी आयकलां न्हू तो आमकां बोवाडे घालीत आसा न्हू. तो आसा. तेन्ना तूं हॉलिडे घेतले देवाच्या उतर उलयता तो कोणाचें तूं वाटल्यान रावतलो? एक्चुली हॉलिडे कित्याक नाका न्हू आमकां? मनीस कितल्या भागांनी वाटलेलो आहा? 3? शुअर? कितें सांग पळया. आत्मा, कूड, मन, बॉडी, सोल एंड मायंड. आतां न्हू हें मायंड न्हू, हें मायंड आमचें जिवीत न्हू हें मायंडाचेर थारलेलें, हेजेर थारलेलें आसा. हेजेर हे खातीर हॉलिडे घे. आतां आमी हें मन न्हू मदींच आसा. हेवटेन कूड
आत्मो आसा, कूड आनी आत्मो आनी मन मोदी आसा. आतां हॉलिडे घेतली बोनान, कोणाचें आयकतलें मन? कुडीचें न्हू. आनी आत्म्याचें आयकतलें. तूं जेन्ना देवाच्या उतरान आसता न्हू तेन्ना तुजें मन सगळो देवाच्या उतरान. आमी पळयलां न्हू जायते एक सोरो पियेता मनीस. एग्जाम्पल, तो कितें करता सोरो पियेता तेन्ना आनी सोडटा तेन्ना कितें करता? तो देवाच्या उतरान आसता. आनी मातसो देवाच्या उतरा कडल्यान पयस गेलो मागीर कितें करतलो तो? कोणाचें आयकतलो? मन ओडटलें न्हू ताका. हेवटे कूड ओडटली एका मनाक कूड ओडटली. ताका लागून हॉलिडे घेवपाक जायना. हें मन खाली आसा, हें मन खाली आसा. मन कुडी वाटांनी ओडटलें, आत्म्या वचोन ओडटलें. जेन्ना तूं आत्म्या वाटेन केन्ना ओडटलें? देवाच्या उतरान बोडला पळय तेन्ना आत्म्या वाटेन ओडटलें. ताका लागून आमकां सांगता न्हू रिगोवन रावा, देवाच्या उतरान रिगोवन रावा. कित्याक हें मन आत्म्या वांगडा वयतलें रिगोवन रावल्यार देवाच्या उतरान. आनी देवाच्या उतराक सुटी दिवच्यान जाल्यार ते सोमते कुडी वांगडा वयतले. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. आमी मनीस 3 भागांनी स्पिरीट, सोल एंड बॉडी 3 भागांनी मनीस वाटलेलो आसा. सो हे मन खाली आसा, मनाक कितें तरी भरपाक जाय. हें मन न्हू मायंड. ताका लागून आमकां देवाचें उतर बोलूंक जाय. आमी पळयता न्हू केन्नाय म्हणटा आमी हांव देवा सोशिल्ली पयस गेली. कित्याक तूं देवाच्या उतरान रिगोवन ना? आतां कित्याक हॉलिडे घेवंक जायना देवाच्या उतराक? समजता? हांव एका प्लेसीचेर बायबल क्लासीस न्हू एक भाव येयल्लो. ते येतालो, आमी त्या घरान प्रीच करताले सदांच विकली. तो भाव येयल्लो म्हणटालो कितें, आनी हांवें ते दिसा ते टॉपीक घेतले. आमी देवाच्या राज्यान उतराक हॉलिडे घेवंक जायना. आनी तो म्हणटा कितें, आपूण जाणा पूण आपणाक कित्याक तें सांगूंक ना. कित्याक तो दुसरे म्हणजे आमकां सगळ्यांक कोणाकूय प्रीच करप दुसरे चर्चीक वयतालो. थंय तेंचो व्हडलो म्हणटा प्रोग्राम जालो देवाच्या उतराचो. आनी तेणी कितें सांगलें पास्टरान तेंच्या, आतां तुमी हॉलिडे घेया. म्हणजे हॉलिडेक वचता खंयसर देवाच्या उतराक. आनी आपूण जाणा म्हणटा देवाच्या उतराक सुटी हॉलिडे ना, सुटी ना. सो आपुणाक म्हणटा सांगपाक जायना. आनी तो थंयसर येयल्लो. आनी हांवें ते दिसाच सांगलें आमी देवाच्या उतराक कित्याक हॉलिडे घेवंक जाय? मन आमचें खाली आसा. देवाच्या उतराक जर आमी सुटी घेतली जाल्यार आमी संवसाराच्या वाटेन वट्टली. आनी आमी देवाच्या उतरान आसता तेन्ना कितें आमी क्लीन आसता. मागीर कितले आत्मे येतलेले आमकां? 7 आत्मे येतलेले. आमची परिस्थिती कितें जातली? आदल्या परस बायबल सांगता वर्स्ट जातली. ताका लागून आमकां सुटी ना. ताका लागून आमकां देवाच्या उतरान जेजू सांगता जॉन 15 आमी रिगोवन रावंक जाय. देवाच्या उतरान रिगोवन रावंक जाय. हे देवाच्या उतरान रिगोवन रावंक जाय. आमी देवाक आर्गां दिता. देवान कितें केलां आतां रिगोवन रावंक घरांनी जायना जाल्यार पासून हांगा म्हयन्यांत एक रिट्रीट आसा आमचें विकली आसा सगळ्याक. शेनवार आयतार देवाचें उतर पोरगोटोर जाता. आमी कनेक्टेड रावूंक शकता. यूट्यूबाचेर आसा, कंटिन्यू आसा न्हू यूट्यूबाचेर. केन्नाय वच यूट्यूबर बोन म्हणून आसा. केन्ना यूट्यूबर बोन आसता? तुजें रिचार्ज ना जाल्यार बोन आसतलो. नाल्यार अशें बोन आसता तो 24/7 रातचो पासून उठून पयशे जाल्यार तो चालू आसता. हय न्हू. सो आमच्यान कनेक्टेड रावूंक शकता न्हू देवाच्या उतरान. उगडून देवाचें एक टिचींग घातलें कोंकणी, हिंदी, मराठी सगळें आसा. आमी कनेक्टेड रावूंक शकता न्हू ताका. पूण आमकां दिसता कितें कोण कितें म्हणटलो म्हाका, कोण कितें म्हणटलो म्हाका, कितेंय देवाच्या उतरान आमकां म्हणटा पूण प्रॉबर 4:20 म्हणटा म्हजें उतर आयक म्हणटा न्हू. पयलीं संवसाराचें आयक म्हणटा काय म्हजें उतर आयक. म्हजें उतर आयक. तुजें बदलप जावंक जाय, तुका दुसऱ्यांक साल्वार करूंक जाय. तूं फक्त देवाच्या उतराक चिटकून राव. तें सगळें तुका करपाक जातलें आपुणूच.
हांवें आतां ते सांगतालें न्हू कायजाचें डिझायर फाटल्या दिसांनी कितें जालें हांगा लोक येयना हांवें म्हटलें जेजू म्हाका न्हू मंडे ट्युजडे वेनसडे थर्सडे 4 दीस तरी म्हटल्यार हॉलिडे आसता हॉलिडेट ना जाल्यार आमकां सॅटर्डे संडेच काम आसता शेनवारा आयतारूच काम करता आमी सो हे 4 दीस उरले न्हू मदीं 5 दीस हांव जेजू कडेन उलयली हे 5 दिसूय म्हाका म्हटलें तुजें काम करपाक हांव चडशीं म्हणटालें म्हजें सावथ गोवाचेर चड लक्ष आसलें कित्याक हांव आमच्या न्यू क्रिएशनान न्हू 3 बसी येताल्यो सावथ गोवाच्यो हेवटेंतल्यो 3 बसी येताल्यो न्यू क्रिएशनान सो म्हाका हांव म्हणटालें कोणाक तरी म्हाका रीच आवट करूपाक जाय घरांनी वचून आतां देवाचें उतर परगटूंक जाय लास्ट पापा येयलो तेन्ना इंग्लीश लिटरेटाक एक भयण येयल्ली ती बॉम्बे सावथाची पूण बॉम्बे आसता ती म्हाका म्हणलें आमगेर या मुगो तुमी हांवें म्हटल्यार तुमगेर या हांव आतां भोंवपाक बीन कोणागेर वचना हांव देवाचें उतर परगटूंक जाल्यार येता यो गो म्हणजे हांव नगो तेणी अशें कशें म्हणलें यो म्हणूंक लागली हांवें म्हणलें बरें आतां वचपाक न्हू डिसिजन घेता पूण टिकेटी ना वचपाक भयणीन कितें येवपाची एका विकाची काडली तत्कालूय मेळना मागीर सांजचें आमी नाका मेळों आमी बसीन गेली पूण खरें पयलें आमी जें डिझायर केल्लें न्हू खूब पेखोवणी खूब आनी अशी चड अशी हें ना पूण देवाच्या उतराक ताणयल्या तिणी आपणाच्या घरा एकूच दीस सांगलेलें 11 ते 5 11 to 5 एक दीस पुरो म्हणून सांगलेलें पूण कितें जालें ती इतली देवाच्या उतराक 10-12 आसली ती 15 जाणां कितें अशी म्हणूंक लागली आमकां तुमी आसात देवाचें उतर दिता तुमी आहा कितले दीस म्हणल्यार 5 दीस आसतली 4-5 दीस अशी दितात आमकां शिकयता तुमी देवाचें उतर हांवें म्हटलें आमचें कामूच तें न्हू शिकोवपाचें म्हटलें आमी शिकयता तुमकां मागीर आमी सकाळचें हावस विजीट करतालीं सकाळची सांजे तांकां 3 ते 5 सांगलेली सारकी 3 येतालीं कितें शिकोवंक आमी म्हणटालीं इतलीं वर्सां खूब चर्चीनी आसा ती चर्चीनी आसा हेजे म्हणजे कसल्या कसल्या ग्रुपांनी आसा पूण आमी म्हणटा देवाचें उतर असलें शिकोवंकूच ना देवाचें उतर शिकोवंक ना आनी तेंच्यांनी केन्ना सांगूंक ना आमकां मागणें कर म्हणून कित्याक तांकां लागली कितें तान लागली देवाच्या उतराची चीट करून रावपाची आनी तशी चीट करून रावली कितें जालें तेंचें 18 वर्साचें शोल्डर पेन पांयांनी रगत वतालें 2 वर्सां पयलीं कोणाचें आनीक फ्रॅक्चर आसलो कोणाचें आनी कितें दोपराची पेन सगळी आमी मागणें करूंक ना खरें सांगता मागणें करूंक ना आमी फक्त तांकां पिचींग केलो देवाचें उतर 2-2 वरां आनी लास्ट डे पासून फाल्यां आसतलें आमी येवपाक सांजची ट्रेन आहा आमकां फाल्यां आसा कितली ताणेल्या न्हू ताका लागून आमी म्हणटात देव म्हणटा आमकां धाडलेलें आसा तांकां भावार्थ येवंक जाय तांकां पेखोवणी कशी जाली देवाचें उतर परगटतना तांकां भावार्थ येयलो त्याच भावार्था वरवीं तांकां पेखोवणी मेळ्ळी हो भावार्थ तांकां कसो येतलो देवाचें उतर जर आमी परगटूंक ना जाणा जातालें न्ही ताका लागून डिझायर करूंक जाय न्हू आमी संवसाराची सगळी डिझायर करता आबाकू 2:2 म्हणटा सगळी हे ते आमकां दिलेलें देवान दिलां पळय तेजीच आमी विजन करता संवसार रचच्या पयलीं मनशाक जाय ते देवान सगळ्यो वस्तू तयार करून मागीर मनशाक तयार केल्लो न्हू आमकां सगळें दिलें तेजीच आमी विजन करता विजन करा देवाच्या राज्याचें वचपाचें देवाक हेच जायी कोणी शिकयता न्हू म्हाका आतां वर्सां जालें हांव खंय वचों ज्या टायमार तुका देवाचें उतर मेवलां आनी त्याच टायमार तूं स्टेप आवट कर न्हू कितें म्हणटा पळोवया आमी तुका जेन्ना देवाचें उतर मेवलां तेन्ना तूं देवाच्या उतराक फाट लागून Hebrews 3:7 पळोवया
अब्रामाची चीट 3:7. आतां तुका देवाचें उतर मेवलां न्हू, तुका कळ्ळें देवाक एज ना काय ना, तुज्यान वचोन देवाचें उतर खंयसरूय परगटूं शकता. कशें तुजी गोवायकी सांगूंक शकता तूं पयलीं. देवान कितें करूंक ना म्हूण तशें कांयच ना. That 3:7. Wherefore, as the Holy Ghost said, today, if you will hear his voice, harden not your heart, as in the provocations in the day of temptations of the wilderness. कितें म्हणटात देव, आयज तो तेजो ताळो आयकला, आयज तुमी तेजो ताळो आयकला. देवाचें उतर परगटपाचो बोगसोणे कितें तरी आसा जाल्यार कितें म्हणटा, तुमची काळजां निबोर करूं नाका, कोंकानी निबोर करूं नाका म्हणटा न्हू. हार्डन युअर हार्ट. तुमी जर तुमची काळजां आयकल्यान बोगसोणे दिवपाचें, वायट कितें आसा तें देवाचें उतर पासून परगटपाचें तुका दिसता आयज तुका तुमची काळजां हार्डन करूं नाका. तुमच्या भितर देवान ज्यो मिलाग्री केल्या त्यो सांगपाक. थँक्यू जीजस. देखून पवित्र आत्मो म्हणटा तशें आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. केन्ना आयकात? आयज. आतां आयज. 8वी वाचूं. फितुरेच्या दिसा अरण्यांत तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशें तुमची काळजां निबोर करूं नाका. कोणी पुर्वजांनी इस्रायल पोरचीची खबर सांगता न्हू, तेंच्यांनी कितें केलें? आमी कोत्ता काय मिलाग्री पळोवन? तेंच्यांनी मिलाग्री पडल्यो न्हू. व्हडली मिलाग म्हणजे तांकां वाट नासली, दर्यांतसून वाट तयार केली न्हू. पयलीं 9 प्लेग्स धाडून तांकां दाखयलें कशें बरेंपण करता. इवन फर्स्ट बॉर्न भुरग्यांक मारपाचें असलें, दाराक मेंढऱ्याचें रगत लावन ते घरा बांदून तेंचे सालवार जाले. कितल्यो मिलाग्री तांकां केल्ल्यो, माना मेळटाली सकाळी फुडें. तर तेंची काळजां कितें जातालीं? पाट जमनीसून तांकां उदक केलें, कोडू उदक आसलें गोड केलें. कितल्यो मिलाग्री जाल्यो तरी ती कितें करतालीं? काळीज तेंचें निबोर करतालीं. देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरिनासली. हार्डन हार्ट. आमी आसा तितून? इतल्यो मिलाग्री पळोवन बसल्या, काळीज निबोर केला? मिलाग्री जाल्या न्हू, कोणाक तरी देवान पेकोण्यो दिवंक ना म्हूण आसा? बायबलांत आसा, जेजू कडेन खंय येयल्ली न्हू कोणीच परत्या हातीन वचोंक ना. सगळ्या पिडेस्तांक हात धरून जेजून सगळ्यांक पेकोणी दिल्ली. येयल्ली तांकां सगळ्यांक न्हू. हां, ओन्ली वन न्हू, एकल्याक मेळोंक ना. कित्याक मेळोंक ना? तेणी कित्याक देवाच्या उतराचेर स्वत मानूंक ना. जेजू कितें सांगता तेजें स्वत मानूंक ना. जेजून सांगलें तुजे कडेन कितें आसा तितलें वच आनी गरिबांक दी. बरो रीच आसलो तो कितें म्हणटा जाणा, ऑल द कमांडमेंट कोणाक पाळोवंक जाता? कमांडमेंट पाळोवंक जाता? म्हाज्या शक्तीन जाता? तो खरो सांगतालो? पण तो सांगतालो न्हू. आमी सांगता न्हू कितें कितें. हांव जाणा सगळें ना. आमी कोणाक फटयता? देवाक फटयता न्हू. जेन्ना जाणा म्हणटा तो आतां देवाक फटयतालो. 10 कमांडमेंट आपूण जाणा म्हणटा तो सगळें, पूण तेजे कडेन जायना जाल्यार कितें? सगळें म्हणजे तो संवसाराक लबदल्लो आसलो. ताका लागूनच ताका एकल्याकूच म्हणजे जेजू कितें सांगता तें मेळोंक ना. बाकी सगळें म्हण आमी हांगा येता न्हू सगळ्यांक पेखोणी मेळटलीच. आमी जाणा आमी ज्या सुवातेर गेल्या न्हू त्या सुवातेर फक्त प्रिचिंगाचेरूच पेखोणी मेवलेली आसा.
हे सगळें सावथ गोवाक वचोंक जाय आसलें. लास्ट वीक 4 दीस सावथ गोवाक आसली. थंयसरूय तो लास्ट डेसा खूब लोक येयलो. पयलीं मातशें कळोंक ना. आनी हिलिंगा जाली न्हू. Healing? You was there no last day? First also there. Okay. म्हाका एक भयण म्हणूंक लागली, आमी ल्हानपणासून जेजूचें जेजूक जाणा पूण आमी म्हणजे अशें तूं आतांचें अशें. पूण देव कितें म्हणटा ना हें स्क्रिप्चर तिका हांवें सांगलें, तुमची काळजां आतां तुवें ताळो आयकलाय, तूं आतां येवन दिता आमकां अशें म्हणटाय. पूण तुका देव सांगता आतां तुजो ताळो आयकलाय, काळीज तुजें निबोल करूं नाका, तेंच काम तुज्यान करूं शकता. जायना आमी कोत्ता तें कांयच निबोल करूं नाका सांगलां. आमी कांयच निबोल आमच्या जिवितांत जायत्यो मिलाग्री जाल्या म्हणटा, पूण कांयच निबोल जालें न्हू, करूंक ना न्हू काम. पयलींचे आयजाया 43:18-19 म्हणटा न्हू पयलींचे. आमी पयलीं कितलो टायम वेस्ट केला तें पळय म्हणटा. तो म्हणटा आयज म्हजो ताळो आयक. टुडे सांगूंक ना, आयज म्हजो ताळो आयक म्हणटा तो. पूण आयजाया 43:18 कितें सांगता, आमी सगळे कोणाचो ताळो आयकता. ती भयण म्हणटा आदले आपूण इतले टायम आमकां देवाचें उतर जेजूची वळख आसली, पूण आमी देवाचें उतर परगोटूंक ना. पूण जेजू कितें म्हणटा, आयज तूं म्हजो ताळो आयकलाय जाल्यार फुडें चल. हें म्हणटा पळय. रिमेंबर यू नॉट द फॉर्मर थिंग्स नायदर कन्सिडर द थिंग्स of old. Beyond I will do a new things. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. कितें म्हणटा हांगा कोंकणीन पळोवया आमी कितें सांगता आमकां. आतां इतली वर्सां वेस्ट जाली ते कितें म्हणटा तो. आमकां दिसतालें न्हू आमी इतली वर्सां वेस्ट केली. कितें म्हणटा तो देव आमकां. आदल्या गोडण्याचेर ते आदली गोडण्यो चड घेवन बसनाका मग पुर्वजाच्या काळाचेर. पळय आपण तुमच्या बसत नेवें कितें तरी करूंक दवरलेलें आसा. सिस्टर वाचता. 18 आदल्या गोडिताचो कितली वर्सां तुवें इबाड केलं तेजेर तूं आदल्या गोडितांचो आनी उगडास करूं नाका. पुर्विल्ल्या काळाच्यो घडण्यो मोनान हाडूं नाका. पळयात एक नवें कर्तुत्व हांव करूंक वेता. तें घडोवन येता. दिसना तुमकां. होय. अरण्यांत हांव एक रस्तो करता. पाड जमनींतल्यान नदी वावशी करता. कितें सांगता आमकां देव. हांवें ते भयणीक सांगलें तें आनी चिंतूं नाका. आतां पळय देव कितें सांगता. आदल्यो गोडण्यो कितें जालां पुर्वच्या काळांनी हांवें देवाचें उतर परगोटना आनी जेजून वेचून आमकां केन्ना काडलेली तें सगळें सोडून दी. पळय तुज्या पासत देव नवें करूंक वयता कर्तुत्व. देव कितें म्हणटा तुका दिसना. कित्याक दिसना म्हाका नवें केलां तें. कित्याक दिसना. जेजून नेवें कितें करून दवरलां. No, I will even make a way in the wilderness. Beyond, I will do a new things now. It shall spring forth. Shall you not know it? कित्याक आमकां दिसना तें. देवान सगळें बरें केलां तें कित्याक दिसना. हांव
पोरण्याकूच गोड धरून रावल्या न्हू पोरणेच हांवें हें करूंक ना तें करूंक ना खूब वर्साचें हेणी म्हाका कितें म्हटलें तेणी म्हाका कितें म्हटलें ते गोड धरून बसल्या न्हू म्हणून नेवे जे देवान आमच्या बसत केल्या ते रस्ते आमकां दिश्टी पडोंक ना ते तूं नेवें कितें केलां तुज्या लायफान देव तुज्या लायफान कितें करतलो तें तुका पळोवंक जाय जाल्यार पोरणे सोडून दिवंक जाय पोरणे सोडून दिवंक जाय न्हू परत परत आमी आदलेच उलयले जाल्यार जायना हांव म्हणलें भयणी आतां तूं स्टार्ट कर देव तुज्या लायफान कितें करूंक सोदता तो पळय देवाक कितें जाय पोरणे सोडलेले आमकां पोरणे गिल बीन कोण हाडटा गिल सारको हांवें हें करूंक ना तें करूंक ना कोणाचें काम सुजानाचें काम न्हू हें करूंक ना तेजें आमी आयकूंक जायना आमी तो म्हणटा सगळें सोडून दी आनी नेवें पळय म्हणटा आपणें केलां तुज्या पासत तूं जायत्यो मिलाग्री करता ते जेजून सांगलां कोण मिलाग्री करतलो कोण कितें करतलो ताका स्पेशल मनीस जावं हांगला आपणा हां स्पेशल मनीस जावं तूं फक्त आदलें सोड आनी पळय देवाच्या राज्यान काम करपाक आदलें कितें जालां तें सोडून दी आनी आतां आपूण स्टेप घेतली देवाच्या राज्यान काम करपाक जायना जायना करपाक एज जायी हांव खूब फारां एग्जाम्पल दिता न्ही हात पांय नासलेलो हय तेज्यान जाता न्हू करपाक आमच्यान जायना ताका हात पांय ना आनी तरी जावन तो हांव खूब फारां एग्जाम्पल दिता कोणाक हांव म्हाजो फुडार कितें बीन म्हटलो म्हणटकूच ताका पळय म्हणटा वचोन युट्यूबाचेर तेजो फुडार कितें तेजो फुडार आसा संवसारा वटेन संवसारा वटेन तेजो फुडार आहा ताका हात ना पांय ना आमी चिंतली काजार जातलें तेजें जाला तो पूण आमची कितें चिंतना आसतली पूण तो कितें देवाचें उतर परगट्टा जाणा हांसून परगट्टा तो जर परगट्टा म्हाका कोण सांगीत न्हू आमचो फुडार कितें आमी कितें ताका बरो पळयात तेजो फुडार कितें ताका वचून पळोवया युट्यूबाचेर पळोवया कहो न्हाता कशें काम करता हय तोंड बीन आपुणूच धुता आपणाचें जायतें आहा म्हाका तेजी लज एकूच दिसता कितें आमी हात पांय आसून कांय करूं शकना तेणी भुरगीं एडॉप्ट केलेलीं आसा आनी तांकां तो ऑफनेज रान करता तेजी भुरगीं 4 आहा जाणा खबर आहा ऑफनेज रान करता तो पळय नाल्यार ते खंयच्यो तरी एका हेजेर दाखयला तेजे भुरगीं एडॉप्ट केला तेणी आनी तांकां पळयता तो ताका 4 भुरगीं आहा हांव जाणा ट्विन्स दोगां ट्विन्स आनी हें पूण तरी तो आमी कितें करता ह्या लायफान आमकां देवान एक कितलें बरें लायफ दिलेलें आसा सगळें आमचें आसा कितें कमी आसा आमी कितें करता आमचें लायफ हां हांव केन्नाय तेजें चिंतात जाल्यार म्हाकाय दिसता त्या फुड्यान अशें आमी कांयच न्हू तो दुसऱ्यांक उर्बा दिवंक जो कम्फर्ट आमी घेतलेलो न्हू ताका मेवला धीर आदार तो दुसऱ्यांक दिवंक खंय गेलो जाणा प्रिजनान वयता हायलँडाक गेल्लो कित्याक गेल्लो इंडियन गेलो कित्याक गेलो तो हायलँडाक जाणा हात पांय अशें मिलिट्रीन काम करता न्हू तेंचे हात पांय मोडलेले आसता न्हू झगडी तांकां उर्बा दिवंक गेल्लो देव तर म्हाजे सोय करूं तुमचे सोय करचो ना ती कम्फर्ट तो दिवपाक गेलो आमी स्टेप आवट जाता आमचें दूख साणून सायबीण मागीर बसीन जाता आमी जाल्या दुसऱ्याची सेवे चाकरीची काले आमी शिकतालीं दिसता न्हू सायबीण मातशें आमी कितें आमकां परतो परतो देव कितें सांगूंक सोदता तें कित्याक सांगता आमी जावपाक जाय म्हणून न्हू
एक्चुली न्हू आमकां कांयच करपाचें जें शिकता न्हू आमी तेंच वचोन दुसऱ्यांक सांगपाक जाय. आतां आमी कितें करतात जें शिकता न्हू तेंच आमी सांगता. हांव आतां कित्याक तें विचारना हांव जाणा जेन्ना हांव पवित्र आत्म्याक सांगता तूं शिकय म्हाका हांव जेन्ना प्रिपेर हांव टॉपीक हांव घेवन वता टॉपीक बीन येना हांव येताच जेजूक सांगता म्हाका पवित्र आत्म्या तूं उलय म्हाजी उतरां नाका तुजी उतरां जायी. तो आतां उलयता तुमचे तोच हांवें घेतलेलें कितें प्रॉब्स 18:21 न्हू मदींच तेजे गजोकूच ना. जिबेर आमची पदवी आसा हांव म्हणटा हांव देवाचें उतर परगट्टलें जाल्यार कितें जातलें आमचें. देव सगळो आदार दिता न्हू आमकां परगट एकूच डिसिजन घेवंक जाय. हांवें डिसिजन घेतलें हांव नोको सोलापूर बी वयतलें म्हणून हांवें डिसिजन घेतलें जेजूक सांगलें म्हाका 4 दीस हांव नोको आसलें मुंबय पासून पावतलें म्हणून देवाचें उतर परगटू डिसिजन घेतलें न्हू एकूच डिसिजन घेवंक जाय आसलें आमी एकूच डिसिजन सगळो देव तुका सगळें सप्लाय करता. प्रिचींग पासून तोच करता. आतां कोण करता प्रिचींग हांवें हाडूंक ना कांय बूक हांगा कित्याक हांव पातयेता कित्याक तेणी म्हाका सांगलां प्रॉमीस केला लूक 12:12 तेणी म्हाका प्रॉमीस केला कितें तें पळय तुमकांय सांगता तो ताका लागून हांव तेजेरूच पातयेता लूक 12:12 For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what you want to say. तुका ज्या वेळाचेर कितें उलोवंक जाय तें कोण शिकयतलो आतां कोण शिकयता पवित्र आत्मा शिकयता. हांव जे प्लेसीर गेली न्हू सावथाक मुंबय हांव तांकां सांगतालें तुमी म्हाका पळोवं नाका हांगा कितें सांगलां पवित्र आत्मा तुका शिकयतलो न्हू कितें सांगलां पवित्र आत्मा आतां तुमचे कडेन उलयता तो पवित्र आत्मा उलयता हांव न्हू हांव इतलें बायबल म्हाकाच एकदां दिसता हांव कशी उलयता इतलें हांव चिंताली देव सकयल बसोन कितें घेवपाक बायबल हांव मोबायल घेतलो पूण हांवें मागीर म्हटलें आसूं ती कोण येयल्या हिंदी तांकां मातशें हें करुया कित्याक हांव जाणा म्हाका हे पवित्र आत्म्यान सांगलां न्हू तूं जेन्ना उबें रावतलें तेन्ना तुका आपूण शिकयतलो आपूण तुज्या तोंडान उतरां घालतलो ताका लागून हांवें मागीर बंद केलें बायबल कित्याक हांवें जें कितें चिंतलेलें तें म्हाका कांय शिकोवंक जावचें ना म्हटलें सो तूं शिकय आतां कोण शिकयता आमकां पवित्र आत्मा शिकयता. आनी आमी केन्ना आमी देवाशी येवपाक जाय बरी ना तेन्ना कितें वायट पातकान पुडल्यान तेन्ना येवंक जाय काय आमी बरी जावन देवाशी येवंक जाय आयकूंक ना कितें आमी देवा कडेन पातकानूय आसल्यार येवपाची वायट आसल्यार आमी देवाशी येवपाची काय बरी जावन आमी येवपाची बरी नासतना न्हू काय बरी आसतना येवपाची हय आमी कितें आमच्या सिट्युएशनान न्हू बॅड सिट्युएशनान जेजू कित्याक मेला बरी आसलें जाल्यार जेजूक मरोंक जाय आसलें आमच्या पासत जेजू कित्याक मेला आमी बरी आसल्यार ताका मरपाक जाय आसलें ही डायड फॉर अस आमी पातकान बसून आसल्यार तेजी शिवंक जाय आमकां कोण सुटका दितलो पातकानसून त्या वायटानसून कोण सुटका दितलो आमकां जेजू येयलाच तेच कामाक न्हू आमकां तें दाखोवपाक तेतूंतसून भायर काडपाक जेजू येयला त्या पातकांसून त्या विकनेसांसून आमकां घट करपाक कोण येयला पूण आमी कोणाशी वयता चडशीं आमी तेन्ना येता तेन्ना आमकां पवित्र आत्मा आदार दिता गॅलिशियन 5:15
आमी कितें सांगता आमकां आमी जेन्ना आमी देव आमकां पवित्र आत्मा आमकां घटायतलो पवित्र आत्मा आमकां त्या बायटांसून त्या दुयेंसांसून त्या पिडेनसून भायर सरतलो पवित्र आत्मा जेन्ना तूं तेजेशी येता तेन्ना आमी म्हणटा आमी बरी जावन येतली आमी बरी जावन येतली. एक भयण म्हाका सांगताली हांव भायल्या गांवांत बसून आसा तिका फोन करताली चल गे दोतोरागेर चल गे दोतोरागेर सॉरी चल गे तूं प्रेयराक वच. ती म्हाका म्हणटाली बाय हांव बरें जातकू वयतली बरें जातकू पावली हेवनान. आमी बरी नासतना जेजूशी येवंक जाय बरी नासतना आमी जेजूचें उतर शिकोवंक जाय उतर आयकूंक जाय. कित्याक गॅलेशियन 3:15 पळय कितें तें गॅलेशियन 5:15 आय डोंट नो. no Galatian you put no then you will understand no what is there. 16 was sorry yeah this I say them walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. कितें सांगता आमकां हांगा 16 सॉरी हांव 15 म्हटलां म्हणून वाचता सांगता तें हें सांगता तें हें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ती प्रमाणे चलात आनी पातकी सोयंबाच्यो खुशयो पाळून तुमी पावची ना. कितें सांगता आमकां आमी जरी दुयेंसान पिडेन येयली तुमी देवाच्या उतरान म्हणजे पवित्र आत्म्यान चलात ते सगळे इवन पातकान आसा आमी आसा तूं जर पवित्र आत्म्यान देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात पिडेन बसून आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता जाल्यार सगळे हे संवसाराचे वंडावणी आमकां कांयच करूं शकना. एक सांगता स्टोरी एक भाव आसलो ताका ड्रग्स सोडपाची खूब संवय आसली ड्रग्स आनी ताका जायना आनी ताका सांगलें एका मॅन ऑफ गॉड तूं देवाचें उतर आयक वाच म्हूण सांगलें. आतां ताका कितें जालें ताका देवाचें उतर वाचूंक जायना ताका वाचूंक जाय बायबल वाचूंक जाय. तेणी कितें केलें बायबलाची ड्रग्स दवरलो आनी तो ओडून ओडून बायबल वाचूंक लागलो. कितें जालें म्हण जाणा तुमी ताका तो भायर सरलो त्या ड्रग्सांतलो मागीर तो प्रिचर जालो. आमकां कितें दिसतलें आसलें हो कितें करता हो हा आमी म्हणची नासलें कितें कितें पूण तो देव सांगता तूं पवित्र आत्म्याचे सुती प्रमाणे चल आनी वंडावणी ह्यो कितें कितें आसा न्हू हे संवसाराचे दुयेंस पिळा देवाच्या उतरा प्रमाणे चल आनी सगळें तुका चाळून वयतलें तें जेन्ना तो पवित्र आत्म्यान भितर सरतलें. भयण सांगतालें तें काल आपण सगळ्या हितूनसून भायर खंय सरली देवाच्या उतरान पवित्र आत्मा कितें सांगता सुते प्रमाणे चलोंक लागले. देवाचें उतर पवित्र आत्मा सांगता आमकां ते सुती प्रमाणे चलोंक लागले. फाटल्यान कितें जालें संवसाराचें सगळें गेले न्हू वायट संवयो. आमी म्हणटा थोड्यांक कितें जालें हे बरो जावन यो सोरो सोडान जेजू कडेन यो म्हणटा न्हू जावचें ना. ताका सांग तूं यो तसोच देवाचें उतर आयकतात ताका सुटका येतलो. कोण येतलो पवित्र आत्मा. आमी पिडेस आसतना जेजूशी येवपाक जाय कित्याक तो पेकयतलो एकलोच न्हू पेकोंडार हिलर जेजूच न्हू ऑलरेडी बरयलेलें आसा न्हू. कितें बरयलेलें आसा पिडेस्तां जेजूच्या गायनी बरी जाली बरोवंक ना हां. सो आमी कितलो टायम आमी देवाक दिता देवाच्या उतराक दिता आमी जेन्ना दुयेंस पिडा आसतना तेन्ना आमी कितलें देवाचें उतर आयकता. देव कितें म्हणटा आमी आमकां हे स्क्रिप्चरीन सारको कितें कोण म्हणटा आमकां सांगता तें पवित्र आत्म्याचे श्रुती प्रमाणे चलत. कितें पवित्र आत्मा म्हणजे देवाचें उतर कितें सांगता तें सारकी चलत आनी पातकी सोमबारच्यो खुशी पाळूंक तुमी पावची ना. पातखान पडटा न्हू परत परत तांकां देव सांगता
तूं फक्त एकूच काम कर, पवित्र आत्मा म्हणजे देवाचें उतर कितें सांगता तें करीत राव, तूं पातकान पडचें ना न्ही. हे पातकी वंडावणी तुका येवच्यो ना. केन्ना येवच्यो ना? जेन्ना हें देवाचें उतर आमकां पवित्र आत्मा शिकयता त्या प्रमाणे आमी चलतलीं तेन्ना. पातकी सोंब्याच्यो खुशी पवित्र आत्म्याचे खुशेचे आड आनी आत्म्याच्यो खुशी पातकी सोम्याचे खुशेचे आड. पवित्र आत्मो आनी पातकी सोम एकामेकाचे झुजता. देखून तुमच्या पातकी सोंब्याच्या वंडावणेन प्रमाणे तुमी चलूं नाका. कितें म्हणटा, जेन्ना आमी संवसाराच्या वंडावणेन चडटा तेन्ना पातकी पवित्र आत्म्याचे हाड, पवित्र आत्म्याचें आमी आयकना, देवाच्या उतराचें आयकना. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचे सुते प्रमाणे चलता ते पातकी सोम्याचें आमी आयकना. ते मन, बॉडी, सोल, कूड, आत्मा आनी मन आमी सोदिनासली. मन, आत्मा आनी कूड. जर आमी आत्म्याचे वाटेन चलता जाल्यार पातकी सोम्यांक आमी फाट करता. देवाच्या उतरान चलता जाल्यार हें मन. आनी जेन्ना आमी संवसाराच्या वाटेन मन ओडटा न्हू तेन्ना आमी आत्म्याच्या वाटेन ना. कळटा? आमी कितें करूंक जाय? हें पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगता, हें देवाचें उतर कितें सांगता ते प्रमाणे आमी चलोंक जाय. आमकां कितें मेळटा देवाचें उतर सांगता ते प्रमाणे चल्ल्यार? पळोवया आमी. थँक यू जिजस. Proverbs 4:20. लास्ट स्क्रिप्चर घेवया. आमकां कितें करूंक जाय? आमकां जिवीत जाय जाल्यार आमी कोणाचो ताळो आयकूंक जायो? कोणाचो? आतां आमकां कितें सांगता तें पळय. माय सन अटेंड टू माय वर्ड. कोणाचें? माय वर्ड. हूज वर्ड? Whose word? Incline them thy ear unto my saying. देव म्हणटा चोत्रायेन म्हजें उतर आयक, म्हजें उतर आयक. कित्याक जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता ते पवित्र आत्म्याचे सुत्रे प्रमाणे चलता आनी पातक्यो सोम्यो आसा त्यो सगळ्यो सोडून वयता आमकां. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचे सुत्रेन चलता तेन्ना, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान चलता तेन्ना पवित्र आत्म्याचे तोच सांगता तूं म्हजें उतर आयक. कोंकानीन पळोवया कितें सांगता. चोत्रायेन म्हणटलो, म्हज्या पुता हांव तुका कितें सांगता ताचेर चित्त दी. चोत्रायेन म्हजी उतरां आयक. कितें म्हणटा तो? हांव कितें सांगता तें तूं चित्त दी म्हणटा. हांगा चित्त दी. आनी चोत्रायेन म्हजी उतरां आयक. कोणाची उतरां आयक? देवाची उतरां आयक. आमी कोणाची उतरां आयकता आनी उलयता? ब्रदर सांगा न्हू आमकां. डॉक्टर आपली गॉस्पल सांगता ते आयकता न्हू आमी. तो शिकला तेज्या प्रमाणे तो चलता. आमकां शिकला त्या प्रमाणे आमी चलोंक जाय न्हू काय? आमकां तो सांगता तें आयकूंक जाय? आमकां सांगता देव म्हजें उतर आयक, म्हजें उतर आयक. हांव कितें सांगता तें आयक. कसलेय सिट्युएशनान देवाचें उतर आयकूंक शिकोया. Let them not depart from thy heart, keep them in the midst of the heart. कितें म्हणटा तें तुमच्या दोळ्या मुखार कितें दवर? देवाचें उतर दवर दोळ्या मुखार. कित्याक दोळ्या मुखार? आमी कितें इम्पॉर्टंट आसलेलें कितें खंय दवरता? दोळ्या मुखार दवरता न्हू. किचनान कितें इम्पॉर्टन्स आहा खंय दवरतली? कबडान? चाव पालो दिसूंक जाय न्हू दोळ्या मुखार. तशें म्हणटा देवाचें उतर दवर. मारा देवाचें उतर किचनान बीन चिकोवंक दोळ्या मुखार दवरा बरोवन चिकपाक. कित्याक जाल्यार म्हाजी मावशी एक पेज देवाचें उतर बरयताली किचनान मारताली. हांवें दिसतालें कित्याक गे मारला किचनान हांगा. हांव चडसो टायम किचनान आसता. तें पळयता उलयता. तें उलयता काम करता.
देवाची उतर दोळ्या मुखार दवरा म्हणटा ते आनी काळजान सारके बागलून दवरा ते काळजान बागलून दवर सांगला न्हू खंय दवर सांगला काळजान कित्याक काळजान भितर कितें आहा तें तोंडानसून भायर सरतलें न्हू आमच्या आनी तोंडानसून भायर सरता त्या उतराचेर आमचो परिणाम आहा न्हू सो देवाचे उतर काळजान बोल्लें जाल्यार आमी कितें उलयतलीं आनी प्रॉब 18:21 ताका लागून काळजान आमी कितें भरता तेजें चड गरजेचें आसा देवाचें उतर काय डॉक्टर रिपोर्ट्स जायते आसता आमच्या काळजान संवसारी मागीर रोखडेंच कितें येता भायर काळजान कितें आसा तेंच तुज्या तोंडानसून भायर सरता म्हाजें फ्रेंड आसलें आमी हें स्क्रिप्चर चड उलयतालीं कितें उलयलें न्हू तुज्या काळजान भरलें मग तेंच भायर सरलें म्हणटाली वायट बसूं उतर म्हजे फ्रेंड म्हणटाले म्हाका कितें तर वायट येयलें म्हाज्या तोंडासून तेज्या तोंडासून येयलें हांव पयलें म्हणटालें पयल्यार काळजान तुजें आसलें म्हणटा भायर सरलां म्हणून देवूय तेंच सांगता काळजान बागलून दवर कित्याक काळजानसून आमचें उतरां भायर सरता न्हू काळजान कितें आसा तें हां राग बीन काळजान आहा तो भायर सरतलो न्हू काळजान आमच्या मोग ओतयला म्हणटा मागीर कितें भायर सरोंक जावो मोग भायर सरोंक जाय न्हू कोणी पयलो जाल्यार मोग भायर सरोवपाक जाय न्हू कित्याक काळजान आमच्या ऑलरेडी मोग ओतयल्लो आसा रेडीमेड नाका मोग ओतयल्लो आसा तो आमच्या दुसऱ्यांक दिवंक वाटलो कितें म्हणटा मागीर माय चायल्ड pay attention to what I say. Listen carefully to my word. Carefully म्हणजे सारके चोत्रायेन म्हजें उतर आयक कोणाचें उतर आयक कितें गो तूं मागण्यांक वयताय जायते उतर आयकोंक येता न्हू तें आयको नाका म्हणटा आपणाचें आनी तें उतर डू नॉट लूज सायट ऑफ देम तुज्या दोळ्या मुखार दवर लेट देम पेनिट्रेट डीप इन युअर हार्ट डीप काळजान भितर दवर म्हणटा तो देवाचें उतर कित्याक तेंच उतर तुज्या तोंडानसून भायर सरतलें For thy bring life to those who are find them and healing to their whole body. आमकां जर जिवीत जाय जाल्यार आमी कितें करचें पडलें हें देवाचें उतर दोळ्या मुखार कॅरफुली चित दिवन आयकोचें पडलें दोळ्या मुखार दवरचें पडलें काळजान डीप भितर घालचें पडलें आनी मागीर तुका म्हणटा जिवीत मेळटा तुजे कुडीक आख्खे आमी जिवीत सोदपाक सगळ्याक भोंवता न्हू मेळ्ळा सगळ्याक भोंवन आमी सगळ्या दोतोर खंयतरी बरो आहा म्हटल्यार खंय भोंवतली आमी आं देवाचें उतर चड इम्पोर्टन्स आहा देवाचें उतर सो आमी कितें शिकया आमच्या लायफान आतां फुडें कोणाचो तावळो आयकोया देवाचो आनी केन्ना आमी देवाशी येवंक जाय आमचे सगळे वीक पॉयंट आसा पासून आमी देवाशी येवंक जाय आमी पडटा पासून देवाशी येवंक जाय हां पडटलीं न्हू आमी जेजू येयला कित्याक आमकां आमी पडटा म्हणून जेजू येयला आमकां वाट दाखोवपाक शिकोवपाक येयला देवान कितें दिलां तें आनी बायबलान बरोवन दवरलेलें तें आमी शिकोवया आमचें जिवीत हितून आसा हा बायबलान आमकां जिवीत जाय जाल्यार आमी बायबलान डीप वचोंक जाय तेजें उतर आमच्या काळजान डीप भितर घालूंक जाय आमकां सगळ्यांक जिवीत आनी मरण आमचें जिबलेरूच आसा म्हणटा न्हू जिबलेर जर देवाचें उतर आमच्या काळजान डीप आसा जाल्यार कितें भायर सरलें आमी देवाचें उतर तोंडानसून कितें भायर सरतलें देवाचें उतर भायर सरतलें न्हू वायट जर बोल्ल्यार कोडूसान कोणाचें आयकोन बोल्ला जाल्यार कितें जातलें हां कोडूसान भायर सरतलें आनी चड करून राग येतलोच सांगला बायबल रागान केन्नाच उतरां भायर काडूंक जायना बरी येता त्या टायमार जाता तितलें होगेपण सांगूंक जाय समजलां देव कितें सांगूंक सोदता आमकां आयज कितें सांगलां देवान काय जा तुमची कित्याक करूं नाका सांगलां आतां कितें आयकलां न्हू तें जिवितान घाला इज्रायल पोरजे भाशेन जावं नाका म्हणटा तो इज्रायल पोरजेन तांकां 12 थोडीच दिसाची वाट आसली कितलीं वर्सां लागली कित्याक लागली आनी तेंच्यांनी काळजाय तेची निवळ केल्लेली
आनी कंप्लेनींग करतालीं आनी स्वत मानिनासलीं जें कितें बिकॉज ऑफ देर अनबिलीव म्हणटा. आमी आमच्या जिवितांत इतलीं वर्सां कित्याक लायता? अनबिलीव. स्वत मानिना आमी देवाच्या उतराचेर. आनी देव सांगता म्हज्या चोत्रायेन म्हजें उतर आयक म्हणटा पळय तें आमी करिना. म्हणून आमकां जिवीत लायफ मेळना. सो आमकां एकूच आमचें डिसिजन आसूंक जाय देवाची खोशी. हो भावार्थ जो आमकां मेळ्ळो, जो कम्फर्ट मेळ्ळो आमकां, तो आमी दुसऱ्यांक दिवपाक जाय. जायते आसा चिंतून शिकोवन पूण हांव नको देवान हांव ते कितें जाता कम्फर्ट दुसऱ्यांक दिला तोच तुका आदार मागीर ती दुसरी दिता टायम्स ऑफ ट्रबल. काल भयण सांगताली न्हू, एक भिकारी आमगेर येताली तिका आपूण जेवण दितालें सद्दां. तिणें आपणाचे लायटीक कित्याक घालूंक ना तें बरोबर तिणें पयशे हाडून दिले म्हणटाले पळय. जो आमी आदार दिता न्हू तो आमकां आदार खंयसून तरी आमकां मेळटा. ब्रदर म्हणटा जे जे आपण कोणाक देवाचें उतर दिलां तेंच्यांनीच आपणाक देवाचें उतर परगटूंक आख्या संवसाराक हेल्प जाल्या वचपाक. आमी जेन्ना अशें आमी दितले तेच मनीस आमकां कोणाक आमी उतर दिवन सुटकाय तेच मनीस आमकां दुसऱ्यांकूय आदार दिवपाक व्हरतले. पूण आमी वचोंक जाय, स्टेप दिवंक जाय, कोणाक तरी आमी टायम दिवंक जाय देवाचें उतर दिवंक. तेच मनीस आमच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक वावुरतले. थँक्यू जीजस. भूक लागली? हा कितें विसरपाक जाय? कितें समजोंक ना? हा कितें समजोंक ना? सगळीं उबी रावया. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सुर्गीचे बापा आमी तुका आर्गां दिनवासता हे वेळा पासत आनी तुज्या हे तुजें आमकां शिकयलां आयच्या दिसा जायतें शिकयलां तें आमकां तूं मेडिटेट करपाक, तें आमच्या उडासा काडपाक. पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता म्हणून बाप पवित्र आत्म्याक आमी दिनवासुया. जें आमकां पयलें सॅक्शन, दुसरें सॅक्शन, 3-4 सॅक्शनान आमकां कितें शिकयलां आमकां पवित्र आत्मा हे देवक्तार आमकां शिकयता आनी तोच पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता दुसऱ्यांक हे देवाचें उतर दिवपाक आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवोवच्याक. आसा तशेंच आनी जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचेर पातये येता तो आसा तशेंच बरयल्लें खंय आहा तो प्रूफ दाखयता म्हणून आमी पवित्र आत्म्याक आर्गां दिता. हो पवित्र आत्मोच आमच्या तोंडांतसून जण एकल्याच्या उलयता आनी तोच पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता हे शिकोवंक दुसऱ्यांक बऱ्या रस्त्यार चलपाक आनी तें जिवीत घेवपाक दोळ्या मुखार धरून सारकें चोत्रायेन आयकून दोळ्या मुखार धरून आनी काळजान बागलूंक. हे वेळार आमी जेजू तुका आर्गां दिता. जेन्ना भाव भयणां सारकें देवाचें उतर सारकें चोत्रायेन आयकता, दोळ्या मुखार धरता कांयच आनी तेंच्या जिवितांत ती पेखोणी पळयता. आमी पळयलां आमच्या लायफान जे सुवातेर गेला देवाच्या उतरा उद्देशीच पेखोणी जाल्या तश्योच जेजू आयजूय ह्या वेळार जायत्या जाणांक पेखोणी मेळ्ळा तुज्या उतरा उद्देशी जेजू. त्या पासत तुका आर्गां दिता दिनवासता एक सगळे रिट्रीटा पासत देवाच्या उतराच्या परगटणे खातीर. आनी आमी जाणा जेजू आमी हांगा येयल्या तशें आमी वयची ना. आमी जर भरपूर तुजें देणें गिरेस्तकाय तुज्या उतराची घेवन वयता आनी तेंच उतर आमी दुसऱ्यांक शॅर करता आनी दुसऱ्यांक तुजेर भावार्थ धरूंक शिकयता. तुमी तेंचो नाच सांग ना जावं आनी तांकां साचणीक जिवीत खऱ्या देवाचेर ट्रू गॉड तेजेर विस्वास धरूंक आमकां तूं शिकोवंक तांकां धाडटाय म्हणून जेजू आमी तुका धाडल्याय म्हणून तुका आर्गां दिता आनी सगळीं स्वत मानता आनी जेजूचेर म्हणून तुका आर्गां दिताय खऱ्या देवाचेर. आनी ती आपल्या जिवितांत जेन्ना ती जियेता देवाच्या उतरान साचणीक जिवितांत जियेता म्हणून तुका आर्गां दिता. जशें आमी जियेता तशें दुसऱ्यांकूय जिवोवंक आमकां तुवें धाडल्या व्हडलेली म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. दिनवासता आनी वाखाणटा हे मागणें हांव जेजू क्रिस्तांवान करता. आमेन.